सगळीं दोळे बंद करया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत दोनया. जायत्या दिसांक हो दीस आयचो फावो जावंक ना, पूण तुवें आमकां तुज्या बेसावांनी बोल्लां आनी हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. आनी हो दीस आयचो फावो जो तुवें आमकां केलाय, जो तुज्या उतराक आमी भेटयला, तुजी कृपा आमचेर आहा म्हूण तुवें आमकां हो दीस फावो केला. तुजें उतर आयकोंक, तुजें उतर शिकोंक, तुज्या उतरान वाडोंक आनी तुज्या उतरान चोडोंक सोमया. आयच्या दिसाक आमी जायतें दुसरें कितें जिवितान विचून काडूंक जातालें आसलेलें, पूण आयज तुजे कृपेक लागून आयज तुवें आमकां ह्या जाग्याचेर एकठांय केल्या. एक एकल्याक आमचें नांव घेवन तुवें आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्या तुजें उतर शिकोंक. जें उतर शिकपाक जे जाणवायेन जे बुजवणेन आयज आमी हांगा उतर शिकोंक आयल्या, आमी तुजें उतरूच शिकता सायबा. आनी दुसरें आमचें येवजण कांयच ना. जे आमचे प्रश्न आहा, जे आमचें कितें चिंतना आहा, ही सगलीं तुज्या उतरांतल्यान आमकां एक आन्सर मेळटा, एक जबाब मेवता म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. जी शिकवण आमी सकाळीं शिकल्या, देवान आमकां कसली पदवी दिल्या, देवान आमकां कशे भाशेन एक अथॉरिटी दिल्या, एक अधिकार दिला वायटाचेर जैत व्हरपाक बऱ्या वरवीं म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. जें आमकां फावो नासलेलें, आमचें एक काम, आमचें एक कार्य आमचें बरें ना, तरी जेजूच्या बरेपणाक लागून, जेजूच्या कार्याक लागून हें सगलें तुवें जेजू वरवीं आमकां फावो केलां म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आमच्या मनान, आमच्या काळजान तुज्या उतरावर कितें प्रश्न आहा, कितें दुबाव आहा, हे सगल्या दुबावाक आमी जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन बांदता आनी ह्या जाग्यान तान खूब पयस उडयता. केन्नाच परतून हो दुबाव येना तसो. आनी फकत तुज्या उतराचेरूच आमी विस्वासतेली, भावार दवरतेली आनी तुज्या उतरांत आमी वाडटेली आनी सोडटेली म्हूण आमकां तुजो पवित्र आत्मो सोकोत दिता. म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. दुनिया ही शिकून फुडें व्हरच्या आदी पवित्र आत्म्या तुका आमी उलो मारता. तूंच आमकां शिकयता, तूंच आमकां सांबाळटा, तूंच आमकां सगळे जाणवायेन भरता म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन एंड यू स्पीक एंड यू टीच फॉर अस, ओ लॉर्ड. वी मेक दीस प्रेयर इन द मायटी नेम ऑफ जीसस. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, बरी शिकली आमी सकाळीं न्हू. आमकां पदवी दिल्या न्हू देवान, दिवंक ना. मार्क 16 पळोवंक ना आमी, पळयलां जिबेच्या मागण्याचेर जिबेचे देणे आमी उलोवंक जाय, उजार करूंक जाय. सगल्यांक सोजमणी आहा. कितल्या जाणांक सारकी सोजमणी आहा? हात वयर करात, करात आं. सारकी सोजमणी आहा आहा. ओके, जिबेचे मागणें म्हणजे कितें? जेजूक वाखाणपाचें. आनी कितें? जिबेचे वाखाणी करी जाल्यार, जिबेचे देणे उजार करी जाल्यार देव आमकां जेजू कितें दाखयता? आमकां कितें घडटलें तें जेजू दाखयता. ओके, पूण भयण म्हणटा, भयणीक सोजमणी जेन्ना हांवें प्रश्न केलो, आमी शिकता सोजमणी घेवया, आमी शिकोया आमकां कितें जिबेच्या मागण्याची सोजमणी आहा आनी देवाचें उतर जिबेच्या मागण्याचें कितें सांगता आमकां. सोजमलें, आतां आमकां सोजमणी आहा, आमी तेजेर आमी जिवीत जियेतली, ओ देवाच्या उतरान कितें बरयलां तेजेर जिवीत जियेतली? सांग न्हू. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवेच्या मागण्याची सोजमणी घेतली, वो आमकां जी खुंयसान मेवल्या, कोणें दिल्या तेजेर आमी जियेतली? आमी कितें हितून काडूंक जाय? उलयात, उलयात, सांगात. देवाचें उतर जिबेच्या मागण्या वयर कितें उलयता तेजेर आमी सोत मानतेली, वो दुसऱ्यान आमकां कितें जाणवाय दिल्या उतर नासतना तेजेर आमी सोत मानतेली? देवाचें उतर. आतां भयण म्हणटा, जिबेचे मागणें केल्या उपरांत आमकां जेजू दाखयता कितें जातलें पळय तें. सारकें? भावना म्हणटा सांगात. तुमी जागी आहात? तुमी जिबेचे मागणें कोत्तात? जिबेचे मागणें कोत्तात तुमी? कित्याक तुमकां नाका कितें जातलें तें गमपाक? सिस्टर, तूं करिना? जिबेचे मागणें कोत्ता तूं? कोत्ता? करिना? कोत्ता करिना? वय म्हणटा, नाही म्हणटा, वय म्हणटा, नाही म्हणटा.
अननोन टंग्स, जिबेचे मागणे, जिबेचे विचित्र भाशेचे देणे जे आमकां फावो जाला ते आमी कितले पाटी उजार करता आनी कित्याक लागून उजार करता हो सिंपल जावन आसा क्वेश्चन. सिस्टर एक सोजमणी मेवल्या की जिबेचे मागणे केल्या उपरांत जेजू आमकां दाखयता कितें जातलें पळय तें. तूं कितें म्हणटा? So, okay, which is correct, but it's not complete, we can say, according to the word. We'll study. आता आमी क्वेश्चन कित्याक विचारता? तुमकां जाणवायना म्हणून म्हाका कळोंक जाय तें न्हू. ब्रदर, यू अंडरस्टँड कोंकणी? कोंकणी येता? कोंकणी? तूं कसो हाय? वयस आर्गा जेसूक. गुड टू सी यू अगेन. प्रेज गॉड. हां, सो ना हांव सोजमलें आतां. बाबा तुका सोजमता बाबा? कोंकणी ओके न्हू? ओके. हांव कितें म्हणटा, हांव तुमचें उणेपण वयर काडपाक लागून उलयना. जेन्ना आमकां डिफरन्स गमतलो, म्हाका कितें जाणवाय आहलेली आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा, जेन्ना म्हाका सोजमतलें जी जाणवाय म्हजे कडेन आहलेली ती जाणवाय मे बी सारकी न्हू. सो आतां हांव स्वता आहा ती जाणवाय घेतलें घेवचें ना. हांव पयलींच्यान गांठीक मारतलें. भयणीन न्हू कितें सांगलां आयजायाच्या बुकान? पोन्नें सोडून दिल्या बगर देव आमकां अरण्यान वाट कोत्तलो. डेजर्टान आमकां झोरी व्हांवतल्यो आमच्या जिवितान. पोन्नें सोडून दिना जाल्यार जातलें? सोडून दिना जाल्यार जातलें? पोन्नें पयलीं आमी सोडून दिवपाक जाय. पोन्नें पयलीं आमी सोडून दिवपाक जाय, नाजाल्यार देवाक वाट करपाक जायना. उतरा प्रमाणे आमी पयलें पोन्नें आहा तें विसरूंक जाय आनी फाटीं दवरूंक जाय आनी नवें कितें आहा तें आपणाक जाय. आतां आमकां पोन्नें जाय तें आहा पोन्न्या कारारांतलें, पूण आमी जेजूक स्विकारलें आनी जेजूचें शिव वर्तमान स्वत मानता गाय फाटलें आहा तेंच घेवन आहा अजुनूय. जाणवायेक म्हाका बरें आहा फाटलें, पूण हांव तें फाटलें घेवन आहा, ओल्ड सगलें घेवन चलता. म्हज्यान म्हणूं येता हांव कायदो सांबाळटा म्हणून म्हाका देव बरें दिता. म्हणूं येता म्हज्यान बिकॉज आय एम कीपिंग द लॉ गॉड इज ब्लेसिंग मी. कॅन आय से? ऑर बिकॉज जीजस केप्ट द लॉ नाव आय कॅन एन्जॉय द ब्लेसिंग? Because of Jesus I am enjoying the blessings, not because I am good. हांव बरें म्हणून म्हज्या जिवितान हांव सगलीं बेसांव आनी बरोंक ना. जेजू बरो म्हजो. जें म्हाका जायना तें जेजून केलां. सोजमता? ओके. आतां आमी म्हणटा कितें, जेन्ना म्हाका मागणें करूंक सोजमना, उतरां मेवना, तेन्ना हांव जिबेचें मागणें करता, विच इज करेक्ट. पूण आतां दिसभर म्हाका मागणें करूंक सोजमना. दिसभर सोजमना. सोजमना. जेजू आमचो सांगाती. करेक्ट आहा. जेजू म्हजो धीर आदार बरवसो. सारकें? गायन ना तें? तूं म्हजो धीर आदार बरवसो. आयकोंक ना तुमी? ओके. तें म्हणटा धीर आदार बरवसो एक रायम आमकां मेवली एका कांतारा वयल्यान, पूण गजाल खरी. जेजू म्हजो धीर आदार आनी बरवसो. आतां म्हाका जेजून जो धीर आदार बरवसो दिला, फकत म्हाकाच तो? सगल्यांकू आहा, पूण सगलीं तेजो धीर आदार घेवन चलतात? सगलीं चलता? सगलीं सोडलेलीं जाल्यार लोक आसतलो आहलो जिवितान आपलें सांडलेलो, दुयेंतान, टेन्शनान, प्रॉब्लेमांनी आसतलो आहलो. सगलीं त्या धीर आदारान आहा जाल्यार? सो म्हज्यान म्हणूं येता सगल्यांकूच आहा मेवला म्हणून तो? सांग न्हू. सगल्यांक मेवल्या आजुनी म्हणटा तूं? सगल्यांक तो बुफे कहो एवेलेबल आहा. जेन्ना तूं स्वत मानता आनी फुडें सोदता आनी तेचो धीर आदार तूं आपणायता, तेन्नाच तो तुका धीर आदार बरवसो फावो जाता. पूण आतां तो हांव वचना आनी म्हाका फावो जायना हेजो अर्थ असो ना की धीर आदार बरवसोच ना. सोजमतात तुमी? जेजू म्हजो धीर आदार. ओके. I want everybody to pay attention to the word of God which is being preached right now over here. You know why? Because if I think about my problems, I am not receiving the word of God. आणि जेजून म्हणलां तुमकां जेन्ना सोत कमोन येतलें म्हज्या उतराचें, हें सोत तुमकां सुटका दितलें. सारकें? आतां हें सोत सुटका दिवपाक म्हज्यान हें सोत आयकोंक नाका पयलें? म्हज्यान म्हणूं येता हांव देवाचें उतर खूंय गेलो जाल्यारूच म्हजी सुटका जातली, ओ देवाचें उतर आयकोन आनी तें स्विकारून तें आपणावन त्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार म्हजी सुटका जातली. फास्ट जाता तुमकां? जिबेच्या मागण्याचो क्वेश्चन. जेजू आमकां कितें जाता तें फुडें दाखयतलो. ओके. आतां आमकां
भयणीन सकाळी स्क्रिप्चर घेतलेलो मार्क 16 and 17 सारकें घेवंक नासलेलो मार्काचो आविसवर घेतलेलो न्हू ओके सो वी गॉट दी एक्सप्लेनेशन एवरीथींग वॉट अथॉरिटी वी आर हॅविंग आमकां कितें अधिकार दिला जेजून ते सगळे आमी तितून सकाळी शिकल्या आतां सगळें पळोवया नाका एकूच तितूंतलें हांव घेता एक सारकें ओके आमी सकाळी टिचींग आयकल्या मार्क 16 आयकोंक ना जेजून आमकां म्हटलां दुयेंतांचेर आमी हात दवरी जाल्यार बरी जातली मागीर तुजेर हात दवरूंक ना आमी जी भावार्थी आहा ती दुयेंतकाराचेर हात दवरता तेन्ना दुयेंतकारां आनीक पिडेन वतात न्हू कितें जालां आनी कितें सारकें आयकोंक ना दिसता कितें जालां सिस्टर कृपा मेळ्ळ्या पिकोवणी कशी आतां जेजू कशे भशेन आमी चिटकोन रावपाचीं फोटवाक गोड दवरपाचें खुर्सा वचोन वेंग मारपाची आं आनी मनान सगले खोती उस्के घेवन रावपाचें आनी आमी म्हणटलीं आतां ह्या हांब्याक धरून हांव जेजू सजमान गोट वेंग मान चिटकोन रावता ओके आनी तकलेन सगले खोती उस्के टेंशनां प्रॉब्लमां वरीज घेवन हांव आहा आनी म्हणटा खुर्साक वेंग मारल्या न्हू पूण टेंशनां तशींच आहा खुरीच काम करना सारकें जेजू कशी वेंग मारतली कशे भाशेन उतरा प्रमाणे कसलें उतर कितें तें उतर ओके 16 पळोवया आयकोन घेयात आं मागीर क्वेश्चन विचारता तेन्ना अशें पळोवपाचें ना हें जावन आसा विकांतलें आमचें स्कूल देवाचें इस्कॉलाक गेल्या तुमी सगलीं गेल्या थोडाक सगलीं आसलोली 3rd स्टँडर्ड सगल्यांनी केला तुमच्या खंयच्या टॅक्स्ट बुकाचो फर्स्ट लेसन सांगात पळोवया खबर ना कितू वर्स जालें जेजू मेल्या 2 वर्सां फाटीं आतां कितें क्वेश्चन विचारता 2 वर्सां फाटलीं खबर न्हू आं जायना 3rd स्टँडर्ड सगल्यांनी पास आवट केला कितलीं वर्सां फाटीं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 3rd स्टँडर्डाक तूं कितलीं वर्सां जाल्यार आसलेलो आं तुका सारको क्वेश्चन विचारला बिकॉज आय नो यू वील कॅल्कुलेट करेक्टली एंड यू वील टेल मी बिकॉज टुडे आय न्यू द सिक्रेट Jack and Jill is KG1, KG2, no. That is not in the 3rd standard, Jack and Jill. 3rd standard you didn't study? You jump from 2nd to 4th? उगडास ना. First, आमकां फर्स्टाचो कोंकणी आमकां उगडास आहा. कोंकणी आमकां उगडास आहा. कित्याक उगडास आहा? म्हाका हांव म्हज्या क्लासीचो उगडास आहा म्हणून न्हू म्हजो नेफ्यू आतां फर्स्टाक आहा तेन्ना म्हाका सगलो रिविजन जालें अदरवायज हांवूय नोको आसलोलें उगडास सुद्दां आमकां 3rd स्टँडर्ड तूं शिकोंक ना तिसरे हावपाचें तिसरे न्हू 3rd स्टँडर्ड तूं तिसरे म्हणल्यार तिसरे वयशे दर्यान तिसरे न्हू थर्डाक 3rd स्टँडर्ड कोण हांवें 3rd स्टँडर्ड करूंक ना हात वयर करा 2nd सान 4th जाम मारला जाला पूण उगडास आसा तुमकां फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिशाचो तुमचो 3rdaचो कित्याक उगडास ना हां चड वर्सां जालीं म्हणून आतां जेजूक जालीं 2000 वर्सां उरपाक जाता उगडास जेजूची जे पासून उगडास उरची ना तर आमकां 20 वर्सां 2000 वर्सां फाटलीं म्हणून सोजमता तुमकां सोजमता 3rd स्टँडर्डाचें आमकां आयज उगडास उरो ना कित्याक आमी तेंच वर्स आमी शिकल्या आनी तें काबार आतां कोण ट्युशनां बा घेता तेंचें एग्जाम्पल म्हाका नाका बिकॉज दे ऑलवेज गो वीथ दॅट टॅक्स्ट बूक नो ऑफ द चिल्ड्रन तें नाका सराक विचारलेलें सरूय म्हणटा उगडास ना आतां तुमी चिंता बिकॉज वी डोंट कंटिन्यू वी डोंट रिमेंबर when we think it is not necessary for me to remember because it is already done 3rd स्टँडर्डाची फुडें म्हाका गरज आहा 12थाक पावोन ग्रॅज्युएशन जावन म्हाका 3rd स्टँडर्ड जाय आनी नाका न्हू तो कित्याक उगडास घेवन रावंक हांव ते भाशेन आमी जेजूचे खोबरेकूय तशीच कोत्ता 2000 वर्सां फाटलीं न्हू
हांव फकत वयता आनी म्हाका कितें जाय तें मागता. कित्याक कोणें म्हाका सांगलां तूं रेतीराक वच सगलें बरें जातलें. सांगो ना आमकां लोक हे भाशेन. तूं रेतीराक वच 8 दीस राव उतर आयक सगलें बरें जातलें. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? रेतीराक वसा म्हणटा लोक आमकां सगलें बरें जातलें. म्हाकाय तेंच सांगलेलें. रेतीराक वच सगलें बरें जातलें. रेतीराक गेल्यार सगलें बरें जाता? जाता जायना. कोण म्हणटा जाता? तुवें म्हणलें? तूं म्हणटा? हू सेईंग जाता? थोडे दीस जाता. अंटील द मेमरी इज फ्रेश थोडे दीस जाता. आमी पासून 8 दिसांक रेतीराक वयतालीं. 8 दीस करून 8 दीस सामके फुलोन आवय सामके आमी एका उतर तेका उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेमेन पासून हालेलुया. कित्याक आमकां तें हालेलुया वाजोवनूच सकाळचें उठयतात न्हू. 5:30 वयता थिंगासर आमी न्हू. समजलें तुमकां कितें म्हणटा तें हांव? उठयता न्हू. सो जेमेन पासून आमकां तें हालेलुया. कितलो तेंप? 8 दीस 4 दीस 15 दीस म्हयनोभर. मागीर कितें? मागीर कितें जाता? मागीर कितें जाता? कितें जाता? कित्याक लागून? Before you knew that, because you don't continue, this is happening, or before you were saying, no, I was doing all good. They came in my way. तेंच्यांनी हें म्हणलें, ती म्हजे वाटेक आयली, हांवें कांय केलें ना, हांव सदां तेंच मागणें कोत्ता. 8 दीस पळय प्रेज द लॉर्ड 8 दीस पळय आमी ज्या प्रेयराक सावन आमी रिटर्न येयल्यान थिंगासान येवन हांव सेम मागणें कोत्ता. पूण 8 दिसांनी मागणें सेम आहा पूण म्हजें कंट्रोल म्हजे वयलो काबार. कित्याक लागून? कित्याक म्हजे मतीन आसलें हांव रेतीराक गेलां म्हणून आतां हांव बरो आहा. 8 दिसांनी हांव विसरता ही गजाल आनी 8 दिसांनी म्हजे पोत्ती सायकल तीच. मनाची नवसरणी जाली ना. जेन्ना मनशाचें देवाचें उतर आयकून मनाची नवसरणी जाता तेन्ना म्हजी सुटका जाता. समजतात तुमी? आतां आमकां देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. मार्क 16 आमी पळयलां. आय एम नॉट टेकिंग द होल थिंग बिकॉज वी गॉट अ व्हेरी गुड टिचींग. येस ओ नो? कोण सकाळीं आहली ती सांगात? सो मेळ्ळ्या सगळी टिचींग तुमकां? कोणें म्हणल्यां ती उतरां? कोण उलयलोलो ती उतरां? कोण उलयलोलो सांगात न्हू. जेजू जेजू कोतात तुमी स्लोली. हांव मायक घेवन पासून कितले व्हडल्यान उलयता अशें दिसता म्हाका. जेजू म्हणूंक तुमकां भिरांत दिसता? जेजू म्हणात. एवरी नी शॅल बाव टू द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. येस ओ नो? He that believe and is baptized shall be saved. Are you all saved? But do you believe? Do you all believe? Do you all believe? सगळीं स्वत मानतात? कितें स्वत मानतात? कितें स्वत मानतात? सकाळीं बरें जालेलें कोणाची जागना. कितें स्वत मानतात? Everybody said, yes, I believe. What do you believe? Which word? Which word of God? Whoever believes. Whoever believes in Jesus Christ. Believe means action corresponding to the message what I hear, what I heard. Believe म्हणजे action corresponding to the message. लास्ट विकान हांवें सांगलेलें सोत मानप म्हणजे कितें? जेन्ना तूं सोत मानताय त्या स्वताचेर जावन आसता तुजें एक एक्शन. समजता? जेन्ना आमी दोतोरागेर वयता चॅकअप करपाक दोतोर आमकां तपासता आनी वखदां दिता. दिना? ती वखदां हाडटा आनी तेशीं दवरता घरान आमी. ओ कितें आयकलां तेजेर एक्शन घेता आनी ती वखदां दिल्या ती आमी घेवन कमेस कोत्ता न्हू. So your action is you believe in what he said and what he gave and you take an action by taking those medicine. Yes or no?
दॅट इज एन एक्शन. आतां जेजू कितें म्हणटा, दोज हू बिलीव शाल बी सेव्ड. येस ओ नो? ही दॅट बिलीव एन इज बॅप्टायज शाल बी सेव्ड. हू बिलीव्स, बिलीव म्हणजे कितें, जें बरयलेलें आहा त्या प्रॉमिसांचेर, त्या बासावणेचेर हांव सोत मानतां आनी हांव एक्शन घेतां. सोजमोलें? इतलें सोजमोलें? आतां म्हणटलीं बिलीव म्हणजे कितें? बिलीव इन वर्ड ऑफ गॉड. बिलीव म्हणजे बिलीव इन वर्ड ऑफ गॉड. सोजमतात तुमी? आं, आतां सगळीं सोत मानतात. सोत मानप म्हणजे जें सोत मारलां ताजेर हांव एक्शन घेतां. सारकें? आयज तुमकां हांव म्हणटा, फाल्यां जाकलीबानाक बरो पावस पडटलो, फाल्यां सोत्री घेवन यात. हांव सांगता तुमकां. आतां म्हाका कशें गमतलें तुमी सोत मारला म्हणून? तुमी म्हणटा हांव सोत मानता. वय वय वय, आमी सोत मानता. कोण म्हाका विचारिना ह्या म्हयन्यान पावस पडना, पूण हांव म्हणटा पावस फाल्यां पडटलो, फाल्यां सगळीं सोत्री हाडात. तुमी म्हणटलीं वय वय हांव सोत मानता. म्हज्यान बेश्टें सोत मानी येता तुमी मानला म्हणून? कशें गमतलें म्हाका तुमी सोत मारला म्हणून? तुमी फाल्यां कोण पळय सोत्री घेवन येतात, देन आय वील बी कन्फर्म दॅट दोज पीपल बिलीव्ड इन वॉट मॅसेज आय गेव. समजलें? हाडपाची ना सोत्री फाल्यां. एग्जाम्पल दिता. तूं फाल्यां सोत्री घेवन येशी. आतां पावस ना, पावस जुनान. सांगोंक जायना पावस केन्नाय पडटा. ओके, समजलें? बिलीव म्हणजे कितें? Definition is action corresponding to the message. Give me example now. What do you understand by believe? Sang. That you are healed. And then now you read the word, suddenly you are sick, you saw the word. Now when you read the word, 1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus Christ, I am healed. Okay? You read the word, you meditated the word. You closed the Bible, you kept it. Okay? Now you're just sitting in your house. And suddenly you feel the pain has become like severe. How she said, no, she got a severe pain here. Like that you get that pain maybe more severe and more paining for you. That time only your neighbor is entering. And your neighbor is telling, कितें जालें गो, कितें जालें गो? कांय ना, हिंगा फोड जाता, दुखता. म्हणचिनान? So what happened to your belief? 5 minutes ago you said, I believe in the word of God, that I am healed by his wound. After that my pain is getting multiplied. 100 times subes jata, for example. That moment only my neighbor is entering in my house and she's asking, she's looking at you, you are like this with pain. And now she's asking you, what happened? Very bad pain in my neck. You will say no, obviously. It means what? Did we believe in 1 Peter 2:24? 5 minutes ago I started with that, and when the pain is increased, when I see my neighbor, she's coming and asking me what happened, I'm telling what is happening to me. It means I'm confessing the word. Confessing the word. I can say in that situation, the pain is there, but I believe in the, but I believe in 1 Peter 2:24, that pain is, I am already healed by the wounds of Jesus Christ. That's how you can say. I'm not saying nothing. We can say, I have a pain, but I prayed and I believe in Jesus' wound, in his death, that he died for me, and so and so. You will say the word. Understand? In the same way, you are doing two things. Practicing what you believe and preaching the gospel to that neighbor. Understanding? This is what we do. That's why we are stressing more. What is belief? Definition, I believe that the definition of belief may be the, whoever is following JCILM, right? By heart they know the definition. But when we give the situation, don't know what is belief. Understanding? Previous session, somebody is coming and praying over me. Whoever, because believers when lay hands on the sick shall die. Heal, no? Believers when they lay hands on the sick shall recover. So I go to somebody who is a believer and ask that person to lay their hands on me so that I will be healed. Now this week that person is laying hand and this week the person is healed. Yes? By faith believing, no? Next week I'm saying pray over me again. What happened to the believing? What happened to the believing? Understanding? Sosmata? आहा तूं? सोजमले हे भशेन आमी करिना आमच्या जिवितान. कोत्ता न्हू. आमकां आमी थोडी एक for one moment, like, you know, in my life a thought can come.
Every day I have to go for retreat. Every week I have to go. Why? Same topic, no. Same teaching, no. Same Bible, same Jesus. I know all the teaching. Being at home, I can practice. But is it possible? Is it possible being at home we can practice? Or all the time we are into fear? Because the trials is not, the Bible is never saying that trials will not come. The trials will come. But this word will build me up if I am not continuing in the word consistently. जावंक शकता हांव तर उतरान कंटिन्यू कोन्ना तें उतर म्हाका घोटाय दिवंक शकता हांव कंटिन्यू कोन्ना जाल्यार हांव maybe I might give a definition of believe in such a way that I believe. Jesus said, no, those who believe. But when the situation comes, do I really believe? Clear? Now what is believe? What is believe? Ayyo, 15 minutes I'm speaking on believe and nobody opening my mouth. Believe is taking action on the message, corresponding action on the message what you heard. Now the message is what? By Jesus' wound, I am already healed. So can I say again and again, I am sick, I am sick, I am sick? No, if I confess I am sick, it means I don't believe from my heart. I might say it from my mouth because I know the definition. I'm only with the knowledge, but not believing from my heart. I'm only with the knowledge, I can say. हांव फकत जाणवायेन हा स्वत मानप म्हणजे कितें तें पूण जेन्ना म्हजेर परिस्थिती येता तेन्ना म्हाका बिलीव करपाक जायना ओ म्हाका तेन्ना गमो येता खरेंच हांव स्वत मानतालें ओ ना मानतालें समजता आतां आयक आतां मार्क 16:17 कितें म्हणटा पळया वाचतात कोण हांव वाचूं ओके आय विल रीड यू विल चेक इट इन योर बायबल And these signs shall follow them that believe. Again believe? Yes, no? So the word of God is 100% is completely sarke thollele ha bavartan kon sot manta poi tajer. Sozmata? Ata kire munta inga sor? And these signs shall follow them that believe. In my name they cast out devils. Yes or no? Agreed? Okay, and what it continues, they shall speak with new tongues. What is this new tongues? Sister Ata sang, what is this new tongues? Praying in tongues, correct? Yes or no? Praying in tongues. Sosmata? Praying in tongues, no. New tongues munche kide? Vichitra bhasha, munche unknown language, correct? सो कितें म्हणटा हिंगासर जो कोण स्वत मानता तो नेये भाशेनी उलयतलो सो आमी सगलीं स्वत मानता हें मानता वो मानिना सिस्टर तूं मानता फाटल्यान हाती कितें स्वत मानताय तूं जेन्ना एक भावार्थी स्वत मानतलो देवाच्या उतराचेर तो नेई भास उलयतलो आमी सगलीं स्वत मानता जेजूचेर वय कितलीं जाणां सगलो टायम प्रे इन टंग्स कोत्तात घोडेक सांग कित्याक जायना कारण सांगा न्हू रिजन कितें आहा कित्याक लागून कोणाक सजमना तूं कितें उलयता तें मागीर तुका आतां तूं विचित्र भासांनी तूं उलयताय सजमना जे अननोन लँग्वेज आहा पळय तातूंत तूं उलयतात सारकें ती भास तुका गमना म्हणून तूं सगलो टायम उलयना आयकलें वो सगल्यांनी आन्सर जालां तुमकां हें अशें केन्ना तरी तुमच्या जिवितान वेन आय प्रे इन टंग्स आय डोंट अंडरस्टँड वॉट आय एम स्पीकिंग करेक्ट दॅट्स वाय आय कॅनॉट प्रे ऑल द टायम दॅट्स वॉट शी इज सेयींग एवरीबडी हर्ड दीस आमी जेन्ना बायबल आमकां कितें म्हणटा हाव टू पुट इट थँक यू होली स्पिरीट म्हाका जाय तुमी सगळीं जाणां हें सोजमलेलें पूण म्हाका केन्ना गमतलें तुमी सोजमता जेन्ना तुमी म्हाका रिस्पॉन्स दितले पळय देन आय वील अंडरस्टँड दॅट यू ऑल आर अंडरस्टँडींग
जेन्ना तुमी म्हाका आन्सर दितेल्यात पळय तेन्ना म्हाका सोजमोतेलें की तुमकां हें सोजमोता म्हणून कळ्ळें. तुमकां केन्ना तरी अशें दिसलां आसतलें की विचित्र भासांनी उलोवप म्हणचें ही खंयची दुसरी गजाल भायली, हें क्रिस्तांवपणाची न्हू, अशें तुमकां केन्ना दिसलेलें पयलें. तुमी जल्मान सावन विचित्र भासाची तुमकां नॉलेज आसलेली. तुमी धाकटुलीं आसतना 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्सांची आसतना तुमकां खबर आसलेली विचित्र भास. पूण बायबल तुमी तेन्ना पासून जाणा आसलेली. बायबल वाची नासलेली. खंय बरयलां? वीच स्क्रिप्चर इट इज रिटन? भास जाता. तुका भास जालेली. हें तुका भास जालोलो केन्ना तो? जायतीं वर्सां फाटीं? 10 वर्सां फाटीं. ओके, तुका ते भाशेन तुका भास जालो. ओके, हो भास जाला तेन्ना तूं बायबल वाचतालें? बायबल वाचिनासतना देवाच्या उतरा प्रमाणे तर म्हाका तो भास जायना. आय हॅव टू कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जिजस. आर यू अंडरस्टँडींग? जी स्वप्नां, जी चिंतना, जे भास म्हणटात पळय आमी आमकां जाता, आमकां भास जालो, आमकां अशें जालें, आमकां तशें जालें. जें कितें पळय आमकां स्वप्नान दिसता, जें कितें आमकां भास जाता, जें कितें कोण आमकां सांगता हेणें कितें केलां, तेणें कितें केलां, आनी तुमगेर कोण कितल्यो खबरो कोणी सांगता न्हू, तें बायबलाचेर तर बरयलोलें ना, काडात आनी डस्टबिनान घालात. समजता? खंय हा? गिव मी द स्क्रिप्चर. स्क्रिप्चर आयकोंक नाय तुवें? ओके, टेल मी द स्क्रिप्चर. खंयच्याच देवाचे सुवातीचेर स्क्रिप्चर सांगोन आसतना कोण देवाचें उतर वाचना. तुमच्या कडेन जाता तुमच्या गांवांत तशें? स्क्रिप्चर सांगोन आसतना, खंयचो आविस्वर, खंयची वड सांगोन आसतना कोण तरी देवा उतर वाचता कोणाच्या तरी गांवांत ते भाशेन वाचता? तर हांव तर आविस्वर उगडास दवरिना, वड उगडास दवरता. कितें जातलें म्हज्या जिवितान बदलावणी? समजता तुमी? खंयचेय सुवातेचेर आमी वसो, ज्या जाग्यार देवाचें उतर बायबला प्रमाणे परगट जायना, फॉर मी, आय डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट फॉर मी, आय डोंट एक्सेप्ट इट. बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड. सो फ्रॉम वेर डीड इट केम? आमी संवसारी वस्तू आनी देवाच्यो वस्तू बायबलांतले जे बरयल्लीं उतरां आहा, ही दोन मिक्स करपाक आमच्यान जायना. समजता तुमी? समजता तुमी हांव कितें म्हणटा तें? देवाच्या उतरान तर ह्या पवित्र पुस्तकान आयज आमी हांगा सगळीं एकठांय जाता. कित्याक? पेकोणी घेवपाक? कितें करपाक आमी एकठांय जाता हिंगासर? देवाचें उतर शिकपाक. खंय बरयलेलें उतर शिकोंक तयार आहा आमी? हांव म्हजो बूक घेवन येता घरासान कसलो? म्हजी शिकोवण ओन दिता हांव हिंगासर? कितें शिकतात आमी? पवित्र पुस्तकान बरयलेले स्क्रिप्चर, जेजूची नेयी खबर, शुभ वर्तमानाची खबर आमी शिकता. आतां कोण म्हणटा भास जाला, हें जालां, तें जालां? इट इज इफ इट डज नॉट अलायन विथ एनी ऑफ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इट्स नॉट ट्रू. त्या नॉलेजीचेर म्हज्या जिवितान हांवें कसलेच निर्णय घेवपाक जायना. म्हज्यान म्हणूंक जायना हो भास जाला तो देवा गेलो भास उतर नासतना. कितें अर्थ कितें तेजो? एका पोल्यार मारल्यार दुसरो दिवप म्हणजे अर्थ कितें? वॉट डू यू अंडरस्टँड बाय दॅट? अर्थ नको जाल्यार कितें फायदो? आतां हिंगा वायरींग हे वद्दान रेड आहा, त्या वद्दान ग्रीन आहा, म्हाका दोळ्यांनी दिसती पडटा ना ते भाशेन? ह्या वद्दान रेड आहा, त्या वद्दान ग्रीन आहा, दोळ्यांनी दिसती पडटा. सगल्यांक जाणवाय आहा कित्याक ब्लू हे सायडीन आनी कित्याक रेड ते सायडीन आहा? जाणवाय आहा तुमकां? आतां ती ते भाशेन घातल्या ना दुसऱ्या फाटी तुमी तेशेंच सेम कोत्तेली जाणवाय नासतना आनी तो रिजल्ट आमकां मेवतलो ना. सोजमोणी तर म्हाका ह्या सिस्टमाची ना. म्हज्यान तो सिस्टम उजार करूं येता? म्हज्या जिवितान आपणावूं येता नको आसतना? ना. कित्याक कोण दुसरो म्हाका सांगता म्हणून हांव दुखोलता. अशें कोण कोत्ता?
दुसरो सांगता त्या प्रमाणे जिवितान जियेता तो मनीस सुफल जातलो, जिवितान वयर सरतलो काय आनीक त्रासांनी कोश्टांनी सांपडटलो. मनीस कोश्टान केन्ना सांपडटा, सैतानाच्या फासाक केन्ना सांपडटा. कोश्ट दोन भाशेचे आसता. एक कोश्ट तुज्या जिवितान येता आसतले, तुका ट्रायल्स येता आसतली, पूण त्या ट्रायल्सान तूं देवाक दोशी घालताय ओ तूं त्या ट्रायल्सान देवाक आर्गां दिता. तूं म्हज्या सांगाता आहा ह्या कोश्टान आनी ह्या त्रासांनी म्हणटा. कितले पाटी आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येता, त्रास येता, आमी देवाक बोट दाखयलां कित्याक पूण म्हज्या जिवितान हे कोश्ट आनी संकोश्ट विचारूंक ना आमी केन्ना देवाक? विचारूंक ना तुवें कित्याक हें दूख, कित्याक हें कोश्ट? विचारूंक ना? विचारूंक ना? विचारलां? विचारूंक ना? विचारलां आसतलें न्हू? विचारलां. कित्याक विचारलें? कितें सोजमोन विचारलें आमी? आमी सोजमोता देव कोश्ट दिता म्हणून ताका विचारता न्हू आमी. हिंग जेवण बरें ना जाल्यार तुमी थिंग वचून कोणाक विचारतली वो आमकां विचारतली? लोकांक विचारतली जेवण बरें ना जाल्यार? आमचें जेवण आमकांच विचारतलें हिंगासर न्हू. देवान दिलेलें आहा पूण येता टिमीचें येता न्हू. कितें तो थिंगा प्रॉब्लम आहा तुमी कोणा लोकांक सांगतली वचून? आमकांच सांगतली हिंगा. आमकां कित्याक हें आयलां कोणा तावन? आमच्या तावन. इन द सेम वे हांव तर सोत मानतां म्हज्या मनान की देव कोश्ट दिता म्हणून हांव वयता आनी देवाक विचारता हे कोश्ट म्हज्या जिवितान कित्याक? कित्याक आमकां सोजमोणी ना. कोश्ट देव दिता, त्रास देव दिता, दुयेंसां देव दिता, संकोश्टाक आमकां देव घालता वो आमचें नेणारपण आमकां संकोश्टान उडयता? आमचें नेणारपण आमकां संकोश्टान उडयता वो देव आमकां संकोश्टान उडयता? नेणारपण आमकां जाणवाय ना देवाच्या उतराची म्हणून आमी संकोश्टाक सांपडटा. पूण जेन्ना म्हाका उतरां प्रमाणे पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेन्ना हे जाणवायेन हांव जिवीत जियेता, संकोश्ट पासून आयलें जाल्यार हांव स्वत मानता बापा हांव जाणा हें संकोश्ट तुवें म्हाका दिवंक ना, पूण ह्या संकोश्टान तूं म्हाज्या सांगात आहा. जेजून देवाक बोटां दाखयलीं, तुवें म्हाका हे कोश्ट दिले, तुवें म्हाका हे त्रास दिले, तुका लागून हांव मार पडलो, म्हाका तुका लागून म्हाका खिळ्यांनी तोंपलो. विचारलें जेजून देवाक? विचारलें? जेजू खबर नासली कित्याक लागून हे मार तो घेता तो? जेजू नको आहलो? जाणा आहलो. जाणा म्हणून ताणें तोंड उखडलें ना आनी देवाक म्हणलें ना हें कित्याक म्हाका खिळे मारले आनी कित्याक म्हाका म्हजें रगत वारयलें? विचारूंक ना जेजून. कित्याक जेजू जाणा आहलेलो हें मनशा कुळाक साल्वार करपाक लागून आय हॅव टू गो थ्रू दीस एन्ड ही वेंट थ्रू दीस. सोजमोता आमी आतां जीं कोण आतां आमकां कनेक्ट जालेलीं आहा सुरवातेक सान, ही भयण ती भयण जायती आमची, तुमी ब्रदर आमचो सुरवातेक सान, तो ब्रदर बसला तो, सगलीं सुरवातेकच्यान कनेक्ट जाल्या हांगा. ती आतां पळय जीं कोण कनेक्ट आमकां जाल्या आनी ती पळय कंटिन्युअस एवरी विकाक 2 दीस येतात आनी आतां 3 दीस येतलीं. कित्याक येतलीं? जेवण जेवपाक? जेवण बरें लागता म्हणून येतात ती? तूं येता सिस्टर जेवणाक लागून येता तूं? घरा जेवण ना म्हणून येतात ती? कितें जेवंक येतात ती? देवाचें उतर. घोडीक फाल्यां तर हांव म्हणत फाल्यां जेवण आसचें ना देनपारचें, कोण ना थिंगा रांदपाक. नासतना रावतली ती? रावतली ना. कित्याक ती फिजिकल जेवण आमकां सदां काल जाय. घोडीक ती चिंतली हांव हांगासर जेवणाक लागून पोटाच्या येयना, हांव येता ओतम्याच्या जेवणाक लागून. कित्याक? ओतम्याचें जेवण ह्या पवित्र पुस्तकान आहा. आयज तें शिकोंक ती हिंगासर येतात. कित्याक जेन्ना हें सोत गमोन येतलें तांकां खबर आहा तेंची कशी सुटका जाता पळय ती. समजलें तुका? आतां तुवें चिंतलेलें आयज तुजी पेकोणी जातली आसली म्हणून हिंगासर? ना, पूण देवान तुका हिजून काडलें. आतां जें कितें पोन्नें पळय आहा उतरा प्रमाणे मनाची आमची नवसरणी जावंक जाय. म्हज्यान तर पोन्नें गोड धरून रावता, देवाक ओरण्यान म्हाका वाट करपाक जावची ना. कित्याक हांव तर पोन्नें घेवन रावत, पोन्नें धरून रावला म्हणून नवें म्हज्या जिवितान देवाक करपाक जावचें ना. पूण ताका लागून हांवें निच्यो करपाक जाय. हांव बिलिवाचेर तुमकां हांव सांगतालें, जेजून म्हणलां कोण सोत मानतात ती नवी भास उलोयतेली. कोणा लागीं कोंकणी बायबल आहा हिंगासर? आसा सिस्टर तुजे लागीं? फोनाचेर आहा कोणाच्या कोंकणी? आहा तुज्या लागीं कोंकणी आहा? ओके जेन्ना हांव तुका सांगता तेन्ना तूं वाच आं. सिस्टर कॅन यू सिट इन फ्रंट सो वी कॅन गिव यू अ मायक?
Mike is there only. Hinga boss, huh? ओके मार्क 16:17 म्हणटा जी कोण म्हजेर सोत मानता ती नवी भास उलयतली. आतां आमी सगलीं जेजूक सोत मानता, सगलीं अग्री जाली सगलीं अग्री जाली आमी जेजूक सोत मानता, सारकें. आतां जेजूक सोत मानता जाल्यार म्हाका देवान बर्थ रायट जल्माचो अधिकार दिवंक ना नवी भास उलोवपाक. जरी तर हांव म्हणटा हांव जेजूचेर सोत मानता, जेजून म्हाका हें देणें दिवंक ना नवी भास उलोवपाक. दिला, सोत मानतात तुमी, पूण हांव ही नवी भास कित्याक लागोन उलयना? हां, lack of knowledge. But one knowledge I have, I believe in Jesus, no? He is my Lord, no? He is my God, He is my Savior. He died for me on the cross to forgive me from my sin. ये आमी केन्ना इसरोना, म्हज्या पातकांक लागून तो मेला. कित्याक जेन्ना म्हजें पातक चालूच आहा तो म्हाका उगडास दिता, जेजू मेला पातकाक लागून, जेजू मेला पातकाक लागून, जेजू मेला पातकाक लागून. हे पातकाचे आमकां घोडे घोडे उगडास सुट्टा. कित्याक आमकां खबर आहा आमी पातकी म्हणून. आनी आतांय आमी पातकान पडटा, सो ताका लागून जे बोगोर बोगोर पडटा आमी उतरा प्रमाणे ते उगडास करिना. म्हजे पातक म्हाका दिसती पडोन येता म्हणून हांव म्हणटा जेजू पातकाक लागून मेला, सो म्हाज्या काळजाक मातशी खात्री जावं न्ही जेजू मेला पातकाक लागून आनीक हांव पातकी न्हू, इतलेंच. पूण जेजू कितें म्हणटा, जो कोण म्हजेर सोत मानता तो उलयतलो नवी भास. सो हांव एकूच सोत मानता पातकाक लागून मेला म्हणून, हांव आनीक दुसरें एकूच सोत मानता की तेज्या गायांनी हांव बरें जाला म्हणून, आनी हांव इल्लेशें सोत मानता म्हाका सैतानाच्या फासांतलो सोडयला म्हणून, आनी हांव इल्लेशें सोत मानता की म्हाका आनी पातकी सोय मुरोंक ना म्हणून. पूण जेजू म्हणटा जो कोण म्हजेर सोत मानता तो उलयतलो नवी भास. सो हांव म्हाका जाय पळय बऱ्याक पडटा जेजूचें तेंच हांव घेता, आनी जें म्हाका सोजमोना म्हणून, लायक भयणीन म्हणलां सोजमोना म्हणून बंद कोत्ता. जेजून म्हणलां तुका सोजमोना जाल्यार तूं बंद कर म्हणलां जेजून. सो इल्लेशें दांतले हांव 4 म्हाका मानवता तें घेता आनी 6 हाती सायडीक दवरता, कित्याक म्हाका सोजमोना म्हणून. करूं येता आमी, आमकां जाय तें घेता आनी उरलेलें सांडटा. भुरग्यांक आमी 4-5 भाशेचे बरे डीश रांदता, सगळे 5य बरे मोगान रांदता. भुरगे 2च हातांनी 3 सांडटा, बरें दिसतलें? ते मोगान करूंक नाय तुवें 3 वस्तू? मागीर त्यो सांडल्यो जाल्यार बरें दिसतलें? ना, जेजून आमकां जें दिलां पळय सगळें बरें दिलां आनी आमी सगळें तें करूंक जाय. सो हांव इल्लेशें म्हाका पळय जाय तेंच घेता, नाका तें सांडटा. बरें दिसतलें जेजूक? जेजूक तर ही गरज नासली आमच्या जिवितान आमी केलोलें, कित्याक बरोवंक जाय आसलेलें जेजूक? You can on that fan from behind, the standing fan. सोजमोता? आतां जेजून म्हणलां जी कोण म्हाका सोत मानतात ती देंवचार काडटली. काडटात आमी देंवचार, हो देंवचार आमचेर चडत म्हूण आमी भियोन धांवता. चिंतिना? रेडी आहा तुमी? जर तुमकां वता एके स्वातीचे देंवचार काडूंक येतात तुमी? कोण कोण येता म्हाज्या बारी? कोण रेडी आहा देंवचार काडूंक? रेडी आहा? हो तर सिस्टरीन सांगलां आयकोंक ना, मान बाव हे गुणायता, दोळे बाव हे कोत्ता. येतात तुमी? कोण कोण रेडी आहा? जी कोण जेजूक सोत मानता ती देंवचार काडटली म्हणटा. कोण रेडी आहा देंवचार काडूंक? नाका नाका देंवचार नाका, आनी आमचेर चडलेलो आमचे इलो कोण काडटलो न्हू? चिंतना येना आमकां ही? आमचेर मागीर बसलो जाल्यार आमचेर चडला तो कोण काडटलो? ही कसली चिंतना आमकां? आमी म्हणटा आमकां लास्ट कितें बरयलां पळय तेंच पुरो, दुयेंतकारांचेर हात दवरया, तो बरो जावं तो ना जावं आमी दवरया. दॅट इज द सिम्पलस्ट थिंग वीच आय कॅन डू न्हू? कितें प्रॉब्लम आहा? ही बरी ना, जेजूच्या नांवान तूं बरी जाली, बी हिल्ड इन द नेम ऑफ जीजस. कितें ही म्हाका मारूंक येतली, कितें एक्शनां कोत्तेली? ना, ती बाबडी दुयेंत आहा न्हू. एग्जाम्पल आहा, तूं दुयेंत ना, तूं जेजू गायनी सारकी बरी जाल्या. एग्जाम्पल घेता. सो लेईंग हँड इज व्हेरी इजी, विच इज रिटन एट द लास्ट. The first thing what Jesus said, those who believe in me, they will cast out devils. So म्हाका फर्स्ट नंबर नाका, तितून भिरांत आहा न्हू.
डिसायपलांक भावार्थान धाडूंक नासलेले देंवसार काडपाक पिळवंतांक बरें करपाक सगळें केलें तेणी, पूण देंवसार काडूंक त्या भुरग्या वयल्या तांकां जालो ना. म्हणून तेचो पाय येता भुरग्याक घेवन जेजूशीन तुज्या शिसां कडेन म्हणटा देंवसार काडूंक जावंक ना. कित्याक जावंक ना? हे आमच्या भशेन आसलेले आसतले. फर्स्ट नाका, लास्ट घेता हात धरून मागणें करपाचें. पयल्याक मातशी भिरांत आहा न्हू आमचेर चडत जाल्यार मागीर देंवसार. भावार्थ खंयसर गमोन येता. जेन्ना मनीस देंवसार काडपाक फुडें सरता पळय तेन्ना जेजू गमोन येता. तुका कितलो भावार्थ आहा हें हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेजून तेंच्यांनी शिसांनी जेजू विसारलें, आमी केलेलें आमकोडे जावंक ना. जेजू म्हणटा हलक्या भावार्थांनी तुमी इल्लोसो भावार्थ तुमचो म्हणूंक ना. सो हांव तर भियेतां देंवसाराक हात घालूंक पयलें म्हणजे म्हजो भावार्थ सारको बरो आहा जेजू नदरेन. सजमतात? सजमले? फर्स्ट थिंग म्हणटा दे वील कास्ट आउट devil. They shall speak in tongues. They shall take up serpent, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. आता आमी पयले सगळे सोडटा निमाणें करूंक पयलें वयतात. कित्याक जेजून म्हणलां न्हू निमाणें आहा तें पयलें. तेका लागून ह्या सिट्युएशनान जेजून म्हणोंक ना निमाणें तें पयलें. दॅट इज फॉर द थिंग. हिंगा जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी देंवसार काडटल्यात, तुमी उलयतली नवी भास. समजलें? आतां नवी भास म्हणल्यार आमकां फुडें कितें जाता पळय तें जेजू दाखयना. फुडें कितें जालां पळय, आतां एक लेट्स से अ वुमन इज प्रेग्नंट. ओके, ज्या दिसा तिका गमता आपूण गोरबेस आहा म्हणून, ती केन्ना स्वत म्हणटा भुरगें जाल्या उपरांतूच की आपूण गोरबेस आसलेली म्हणून, काय त्या दिसा सावन तिका गमता? त्या दिसा सावन तिका गमता न्हू आपूण गोरबेस आहा म्हणून. 9 म्हयने मागीर तिका गमता भुरगें जल्मल्या उपरांत. तेन्ना ती स्वत म्हणटा आतां आपूण भुरगें माय जाली अशें म्हणटा ती. त्या कुस्त्यान भुरगो रचतात ती जाणा आपूण जावन आसा एक माय भुरग्याची म्हणून. सांगात सारकें? सो तिका आतां खबर आहा 9 म्हयन्यांनी भुरगें जावपाचें आहा तें ऑलरेडी पोटान रचलां. ती भुरग्याक लागून आर्गां केन्ना दिता? 9 म्हयने जाल्या उपरांत गोंय त्याच दिसा सावन. ती केन्ना आर्गां दिता देवाक भुरगें दिलां म्हणून आपणाक? त्या दिसा सावन ओ जल्मल्या उपरांत पळयतेली दोळ्यांनी तेन्नाच स्वत मानतेली म्हणटा ती. पयले दिसा सावन जेन्ना तिका गमता पळय तेन्ना. सो आतां हांव म्हज्या जिवितान कितें तरी घडोवन येतलें आनी तेन्ना देवाचें उतर स्वत मानतलें. आतां भयण म्हणटा कितें देव दाखयतलो कितें जावपाचें आहा तें मागणें केल्या उपरांत. पूण जेजून आमकां जे एक माय एक अस्तोरी भुरगें जल्मोच्या आदींच जाणा भुरगें रचलां आनी हांव एक जावन आसा माय, ते भाशेन जेजून सांगलां इट इज फिनिश्ड. आमकां मागीर तूं भास उलयतलें आनी तुका मागिल्लें फुडलें दाखयतलें म्हणून कांय ना. जेजून आमकां आतांच स्वर्गीयेचें राज ताच्या उतरांतल्यान दाखयलां. कितें म्हज्या जिवितान फ्युचर आहा म्हजो, कितें म्हजें बरेंपण आहा, कितें म्हजी पेकोवणी आहा, कितें म्हजें बोगसोणें आहा, कितें म्हजी सुटका आहा, सगल्या संकोश्टांतल्यान बानपासांतल्यान हांव सैतानाचें सुटलां, हें सगलें जेजून उतरांतल्यान म्हाका आतां दाखयलां. हांव मागणें जिबेचें उलयतलो आनी मागीर म्हाका दिसती पडटलें कितें जावपाचें आहा तें. तशें ना. सगलें उतरांतल्यान जेजून म्हाका आतां दाखयलां. पूण जेन्ना हांव जिबेचें मागणें करतां हांव देवाक वाखाणटा सगल्या बरेपणा पासत जें तेणें म्हाज्या जिवितान कितें केलां पळय तें. जिबेच्या मागण्यान आमकां घोटाय मेवता. जी परिस्थिती म्हज्या जिवितान चलता, जे कोश्ट म्हज्या जिवितान चलता, हे कोश्ट फकत टेम्पररी. हे सोत न्हू. सोत कितें? जेजूच्या गायन आमी बरी जालीं. जेजून आमकां वायटांतली सोडयल्या. जेजून म्हाका पातकी सोयंबातल्यान सोडयला. हांव आनीक पातकी उरोंक ना हें सोत. पूण फोट कितें? जेन्ना म्हजे कडेन पातक घडटा तेन्ना हांव कितें चिंत्तां हांव आजुनूय पातकी आहा ही फोट. सो हांव जिबेचें मागणें उलयतलो आनी पातकांतल्यान सुट्टलो म्हणून म्हज्यान स्वत मानूं येता? हांव कोत्तलो आनी मागीर म्हाका दिसती पडटलें हांव सुटका जाल्या म्हणून, उतरांतल्यान म्हाका आतां गमता म्हजी सुटका जाल्या म्हणून. सांगात. सो जेन्ना हांव जिबेचें मागणें करतां हांव देवाक वाखाणटां. जेन्ना संकोश्ट येता म्हज्या लागीं उतरां आसना. लायक हाव ब्रदर सेड, in a difficult times, in a situation where I don't have words to pray to God, in that situation when I pray in tongues, my spirit is praying to God. Understanding? But praying in spirit, praying in tongues, it is not that God will show me. God has already shown me His goodness and His kindness through Jesus Christ, what He did on the cross.
प्रेज द लॉर्ड. आर यू अंडरस्टँडिंग? आतां आमी मनाची नवसरणी उतरा पोरमोणे समजता. आतां सिस्टर तुजें हिंगा हिलींग जालोलें दुखांतलें, तुका केन्ना हिलींग जालें? आयकोता आयकोता हिलींग जालें म्हणजे हिलींग आयज जालें? आयज जालें काय काल पोर जालेलें? केन्ना हिलींग जालां? पेकोवणी केन्ना जाली? तुमी सांगात न्हू, पेकोवणी केन्ना जाली तुजी? तूं घरा उलयना? आतां येता तुज्या बारीक घरा, तूं उलयता ना उलयता म्हाका गमोंक जाय. आन्सर दी. केन्ना? आयज जाली काल जाली? आयज जाली? आयज जाली? सांगा न्हू. आयज जाली? आयज जावं ना? कोण म्हणटा ना आयज जावं ना? आतोर कोरा कोण ना म्हणटात ती? सगलीं स्वत म्हणटा आयज जाली? येस ओ नो? आयज जाली ओ आयज जावंक ना पेकोवणी? ती केन्ना आयल्या? आयज आयल्या. पेकोवणी केन्ना जाली? आयज जाली. सो जेजू आयज मेला खुर्सार? सो पेकोवणी आयज जाली? हाय सायबा. आतां खुंयच्या सायबाक उलो केलो आनी कित्याक केलो सायबाक उलो? शी केम टुडे. येस ओ नो? शी गॉट हील टुडे. So before what you said? But everybody agreed the healing took place, healing happened today. She herself believing that she is healed today. Sosmata? Am I confusing? तुमकां घुसपायता हांव? कित जालें? कितें ब्लॉक जालोलें? ब्लॉक जालोलें? ओके ओके वील गो देर. ओपन जालें आतां सारकें? सगलें सोजमोलें? तो हिलींग केन्ना जालें तुजें? आयज जावं ना? तूं आयज येवंक ना? तूं गेल्या आयतारा हांवें तुका पळोवंक ना सॅटर्डे फ्रायडे. तूं केन्ना आयल्या? आयजूय येयल्या? आयजूय येयला. हिलींग केन्ना जालें? काल जालो दिसता न्हू गेल्या विकान? आयज जावंक ना हिलींग? अग्रीड एवरीबडी हिलींग टूक प्लेस टुडे? आयज जाल्या पेकोवणी? आयज जाल्या पेकोवणी? Purposely I'm confusing them so that they will never forget it again. See, आमी तर देवाचें उतर चोत्रायेन आयकोना आमकां जाता घुसपवणी. जोरी तर देवाचें उतर हांव चोत्रायेन आयकोता. तूं बायलो दादलो? आ? हितून कित्याक कन्फ्यूज जायना ती? आतां कित्याक कन्फ्यूज जायना ती? हां. So when I don't know the word of God surely I'm confused. Correct? सजमता अजून सुटोंक ना. हा न्ही पेकोवणी आयज जावंक ना तेजी सकाण घोडे? ओके ओके. आतां तूं पेद्रूची पयली चीट काड. आयका आतां आयका. हा हे गिव अ मायक न्हू. शी इज कोंकणी ओनली आय थिंक दीस बायबल. कोंकणी न्हू? Nice fun, no, in the word of God. Oh, serious? जायते पाटी आमी गेले सारके सिरियस जायना? थोड्या जाग्यांचें सिरियस देवाचें उतर. कोणें उलोवंक जायना हिंगा. तें करूंक जायना, हें करूंक जायना. आवय सगळीं भिरान तितूनच गेली. उतर कितें सांगलां खबरूच ना. सगळीं भिरान लॉ पाळपाकूच गेली, सगळे कायदे पाळूंक न्हू. तशें जालां पूण देवान आमकां जेजून आमकां सुटका दिल्या, फ्रिडम दिला. आतां जें जिवीत आमी जियेता सुटकेचें जिवीत जियेता. कसल्याच गजालीक आमकां एक कायदो जावन पडोंक जायना. फकत देवाच्या उतरार आतां हांवें सोत मानपाची गरज. सजमता ब्रदर? दीस ब्रदर अंडरस्टँडींग? आय लिसनींग?
आनी एक उतर वाचा मागीर तुका कन्फ्युजन जावचें ना. बरें जालें तुका फुडें आपोवन न्हू हांवें. ओके. कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. राव. खुर्सार ताणें कोणें भार घेतलो तुजो? जेजून. खुर्सार ताणेन आमच्या पातकांचो भार. तुज्या पातकाचो भार घेतलो, म्हज्या घेतलो, सगल्यांच्या घेतलो. सारकें? सगळीं स्वत म्हणटा. खुर्सार ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. फुडें. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर ताणेन अशें केलें. कित्याक लागून केलें ताणेन? आमच्या पातकांचो भार ताणेन कित्याक घेतलो आपले कुडीचेर? सांगात वाचलां तेणेन. खुर्सार ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कित्याक? पातकाक पाठ करून हांवें जिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कित्याक केलें ताणेन? सांगात. पातकाक आमी फाट करून जिवचे खातीर ताणेन अशें केलें. म्हणजे हांवें नितीवनपणाचें जिवीत म्हाका मेवच्या पासत ताणेन पातकां काडलीं. पातक आनी नितीवनपण सांगाता रावता? देवाचो स्वभाव आनी पातकी स्वभाव एक रावंक जाता? सो आतां आमच्या भितर कितें आसलेलें पयलें? पातकी स्वभाव. सोयम पातकी सोयम आसलेलो. सारकें? सोयम इज वॉट? नेचर न्हू? Sin nature was there in me before? Yes or no? Not in me. All of us. Otherwise you all be thinking not in you, only in me. Okay. आमच्या भितर आदावांक लागून पातकी सोयम आसलेलो. आतां जेजून आपणाचो सोयम आमकां तितून मिक्स करूंक जाता? ना. काडचो पडलो ना पातकी सोयम? करेक्ट. सो म्हजो पातकी सोयम काडून ताणें खुर्सार खिळायलो आनी ताजो सोयम ताणेन आमकां दिलो. आनी हें ताणें अशें कित्याक केलें? आमी पातकाक पाठ करून जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. नेक्स्ट लायन. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यान. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जालीं. केन्ना बरीं जालीं आमी? जेन्ना जेजू खुर्सार मेला तेन्ना. कितें म्हणटा? खुर्सार उबारून घेतलो म्हणटा न्हू. आमची पातकां खुर्सार उबारून घेतली. म्हणजे तो खुर्सार आसलो कितलीं वर्सां फाटीं आसलो? 2000 वर्सां पयलीं. जेन्ना तो खुर्सार आसलो मार ताणेन खुर्सार ते घेतलो. पातकी सोयम म्हजो खिळायलो आनी म्हाका दिलें नितीवनपणाचो सोयम. गॉड्स नेचर, रायचस नेचर ही गेव मी. येस और नो? वेन ही गेव on the cross when he died. Yes or no? How many years back? 2000 years back. And last line was? ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. ताच्या गायांनी तुमी बरीं जातेली. केन्ना जाली? सांग. केन्ना तो कितली वर्सां फाटीं? सांग. 2000. 2000 जावं ना? आयज जाला आतां? केन्ना जाला? 2000 वर्सां पयलीं आमची पेकोवणी 2000 वर्सां पयलीं जाली. जेन्ना हांवें प्रश्न विचारलेलो हिची पेकोवणी केन्ना जाल्या? आतां जाल्या म्हणटा सकाळीं. सोजमली अंडरस्टँडींग और नो? ओ ट्रायंग टू अंडरस्टँड? अंडरस्टँडींग. सो तुजी पेकोवणी आयज जाली? केन्ना जाली? 2000 वर्सां पयलीं. पूण आतां प्रश्न येता 2000 वर्सां जाल्यार काल पासून फोडाफोड चालू आसली म्हजे कुडीन. फेथ नासलो, भावार्थ नासलो. भावार्थ आसना म्हणजे कित्याक लागून? कारण कितें भावार्थ ना? लॅक ऑफ नॉलेज, नॉट हियरींग द वर्ड. येस, उतर आयकना.
उतरान कंटिन्यू ना. सो आतां तुजी पेकोवणी आयज जाल्या वो 2000 वर्सां पयलीं जाल्या. आतां ही कुडीन जेन्ना म्हाका दूख पळय चालू आसता ती कित्याक लागून हा, कित्याक म्हाका नॉलेज ना की म्हजी पेकोवणी 2000 वर्सां पयलीं जाल्या म्हणून. समजता आयज जेन्ना तुका प्रश्न केलो जेजूच्या गायनी तूं बरें जाला म्हणून सोत मान, जेन्ना तुवें सोत मारलें तें सोत कितें 2000 फाटलें. तुवें पळय आयज सोत मानलां जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें म्हणून, हें 2000 फाटलें सोत तूं आतां सोत मानताय आनी तुजें मन बदलताय. आपूण आनीक पिडेवंत ना, पूण म्हजी पेकोवणी 2000 वर्सां पयलीं जालेली तेन्ना तुका हें पेकोवणी आतां दिसण्यान भोगोन येता. तुका दिसण्यान भोगोन येता आतां कित्याक आतां तुजी मनाची नवसरणी जाल्या, तुजें मायंड रिन्यू जाला. कित्या उद्देशी? देवाच्या उतरा उद्देशी. समजता पेकोवणी आयज जायना, पेकोवणी जाल्या 2000 वर्सां पयलीं, पूण म्हाका ती म्हज्या कुडीन भोगोना फिजिकली. कित्याक म्हाज्या मनान आजून म्हाका सोत खबर ना. पूण जेन्ना सोत गमोन येता तेन्ना पेकोवणी जायना, सोत गमोन येता तेन्ना. जेन्ना सोत गमोन जेन्ना हांव नवसरणी म्हजें पोन्नें आहा तें चेंज करून नेई सोजमणी देवाची जेन्ना हांव सोजमोन घेता तेन्ना ही पेकोवणी म्हज्या कुडीन म्हाका भोगोन येता. सोजमलें? सो पेकोवणी आयज जाल्या सकाळीं न्हू. We were not born at that time, but in spirit we were there. Spiritually we were there. That's why I say no, he died for my sin on the cross. If I am not considering that by his wounds I am healed, that means I cannot consider that by his sacrifice I am already set free. I cannot take that. If I say, example, some people would say I was not born at that time, so how can I say that healing is happened already? करेक्ट? म्हज्यान म्हणूं येता न्हू त्या टायमार हांव जल्मोकूच ना, ही 2000 वर्सां फाटलीं, हांव जल्मला 20 वर्सां फाटीं एग्जाम्पल. सो तेन्ना जेजू ना, जेजू केन्ना पयलो घेवन गेलो. सो म्हज्यान आतां कशें म्हणूं येता तें म्हाका लागता. सो म्हणचें कितें, हांव आजुनी पातकी सोयंबाचोच आहा. जरी तर हांव म्हणटा म्हजो सोयंब आतां बदलला आनी देवाचो सोयंब म्हाका आयला, एक तर हांव रिसीव करता, दुसरें म्हज्यान रिजेक्ट करूं येता पेकोवणेचें? ना. म्हज्यान म्हणूं येता जेजू येतलो आनी म्हाका सुटका दितलो? ना. ब्लेसिंग एवरीथींग आय वॉन्ट, येस ओ नो? बरेंपण सगळें म्हाका जाय, पूण हें स्वत म्हाका मानूंक नाका. अशें जाता? जाय तें घेता आनी नाका तें घेयना, तशें जायना न्हू. शॉपार आमी आमकां जाय तें घेता, नाका तें घेयना. देवाच्या राज्यान जें आहा तें सगळें आमकांच ऑलरेडी गिवन एवरीथींग. समजता? सो आतां आमी आवय खंयच्यान खंय पावले आमी. ओके, आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा, आमी नवी भास उलयतेलीं. केन्ना सांगलेलें जेजून? मोरोन सांगलेलें, मोरच्या पयलेंच सांगलेलें? मोरोन सांगलेलें? मोरच्या पयलेंच सांगलेलें म्हज्या नांवान तुमी कितें कितें करतले. कोण सोत मानता पळय तो. आयज तूं सोत मानताय? नेवी भाशेन आमी उलोवंक जाय, पूण तरी बरी खात्री जायना न्हू. आनीक जाय स्क्रिप्चर, आनीक सोजमणी जाय. नाल्यार म्हणटलें आयज पेकोवणी जाल्या, 2000 वर्सां पयलीं जावंक ना, हो फाल्यां जातली 10 पाटी मागणें म्हणून. म्हणून आमी कितले पाटी म्हणूंक जाय सिस्टर हें? हाव मेनी टायम्स आय हॅव टू कन्फेस टू एक्सपिरियन्स माय हिलींग? हाव मेनी टायम्स आय हॅव टू कम फॉर द रिट्रीट? कितले फ्रायडेज करूंक हांव तें जावपाक, म्हज्या जिवितान घडोवन येवपाक? तुमकां केन्ना कोणेन तरी म्हणलां आसतलें अमकें फ्रायडे कर तुमचें जातलें काम? केन्ना म्हणलेलें कोणें आदी? थोड्यो तकल्यो हालतात वय म्हणून. आनी हांव स्वत मानता. कित्याक? आमकांय म्हणलेलें 3 शुक्रार कर, 5 शुक्रार कर, 8 शुक्रार कर. हां, आतां वय म्हणटा जेन्ना हांवें सांगल्या उपरांत. हांव तुमकां खंयचेच सुवातेचेर तें विचारिना, पूण सांगलां घोडेक केन्ना आसतलें? शुक्रार करात, अमकें करात, जातलें काम. आनी देवाचें स्वत खंय आहा तर? शुक्रारान सुटका जातली म्हजी? ओ देवाच्या उतरान जातली म्हजी सुटका? देवाच्या उतरान. पूण जेन्ना आमकां कोण म्हणटा शुक्रार कर, आमी शुक्रार करीत हा. सारकें न्हू? हां, आयज जेजूक आर्गां दिवंक जाय स्वत गोमोन येयला म्हणून. सो आतां तें आदलें कितें आहा तें कंटिन्यू आमी करूंक जाय पोत्तें? ना. सुटका कित्यान आहा? शुक्रार करून ओ सुटका आहा देवाच्या उतरान.
हो म्हज्या उतरां शिकयता तातून हां देवाच्या उतरान आमची सुटका जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराचें सोत गमन येतलें वाचल्या बगर गमन येतलें ना सो आय हॅव टू रीड रायट आय हॅव टू मेडिटेट आय हॅव टू बिल्ड माय रिलेशनशीप वीथ माय लॉर्ड or with the preacher. If I am very good with the preacher, they will share their blessings little bit for me. Yes? Or I have to have a build my relationship with my Father, the Heavenly Father, the spiritual Father, what you said. Yes or no? आमी स्वर्गीच्या बापाशीन म्हजें संबंद गोड करूंक जाय हो मोयेन मनशा कडेन संबंद गोड करूंक जाय तेंचे ब्लेसिंगां ती म्हाका दिवपाक मनशा कडेन आमी संबंद गोड करूंक जाय पूण बेसांवां घेवपाक न्हू देवाच्या उतराची सोजमणी आनी जाणवाय घेवपाक गायडन्स घेवपाक सोजमणी घेवपाक तुमकां कशे भशेन उतर सोजमता आमकां शिकयता आतां तुमी कशें येयल्यान देवाचें उतर परगट जाता शिकयता म्हणून तुमी येयल्या न्हू सो इज इट मीन दॅट यू शूड बी चेसर ऑफ मी म्हाकाच म्हाजो पाटलाव करूंक जाय तुमी ओ जेजूचो करूंक जाय कोणाचें उतर पळय आमी शिकता आमी तेजो पाटलाव करूंक जाय उतराचो मनशाचो न्हू समजता पूण आमकां आमचें मायंडसेट लोकां फाटल्यान धांवडायता न्हू थिंगा बरें जाता अमको येता थिंगा बरें जाता तमको येता शिकप खंय मेवता सोजमणी खंय मेवता सुटका म्हजी कित्यान जाता तेजेर थोल्लेलें हां जेन्ना एक पाटी हें आमकां सोत सोजमलें न्हू nobody can stop us. You will live a supernatural life. एक घोडकेक न्हू तुम्ही what is supernatural in Konkani? तुम्ही साधारण जिवीत जिवोची ना पूण साधारण इज नॉट नॉर्मल नो नॉट दॅट तुमचें जिवीत सादें आनी शक्तिवंत देवपण ना सुपर नॅचरल वॉट इज सुपर नॅचरल हिंदी इज अलौकिक आय थिंक ओ आत्मीक अलौकिक ओके तुमकां समजलें सुपर नॅचरल तुमचें जिवीत अशें नॉर्मल लोक कशे सादे लोक कशे जियेता येयल्ले दिसा उस्के खोती टेंशनां वारी केन्नाय पळय तेंच्या तोंडार रोडूच आहा स्वयंभावरती ओके सुपर नॅचरल म्हणजे कितें तुमकां आनीक खोती आसचें ना उस्के आसचें ना कित्याक तुमकां खबर आहा देवान सगल्या बेसांवांनी तुमकां बोल्लां बेसांवांनी बोल्लां म्हणून गमल्या उपरांत आनीक हुस्को आसो येता मनशाक ना आतां तुमी म्हाका 17 पळयलें न्हू 16-17 आमी नेईबास उलोवंक जाय समजता ओके 2 दुताचो इतिहास ओपन कर एक्स Acts chapter 2. We'll start from 1. कितल्या जाणांक जिबेच्या मागणाचेर शिकवण जाय सद्याक आतां No, the Lord is guiding, no? Many people are there. So we'll do, no? Okay. केलें सुरवातेक सान वाच 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या सुमयार तीं सगळीं एकाच सुवातेर जमलोलीं आसलीं ओके अवचीत जण वारो सारको फ्रॉम वीच वर्स यू आर रिडींग फर्स्ट नो फर्स्ट जणजट वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो हो आवाज हे आवाजान तीं आसलीं तीं आख्खें घर भरलें आनी उज्याचे कशे जिबू तांकां दिश्टी पडली
ते फाटले आनी तांचेर एका एकल्याचेर बसली. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. Okay. Till where you read? Fourth, no? Yeah. Till fourth, no? चौथी पर्यंत वाचल्या? ना. या. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. That is the fourth verse. Yeah. Okay. Fourth वाचया, चारूत वाचया. Okay, let's see Acts chapter 2. Little is left. Continue. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्ले उलोवपाचे गूण घेवन ती वेगवेगळे भासांनी उलोवंक लागलीं. Okay. Now this is the book of Acts. Before that, I want you all to go Luke 24 verse 49. Yeah, 24:49. Luke 24:49. Yes. Make it little bright. I'll read in English. First, you'll search, by the time. Okay. Luke 24 verse 49. Now Jesus is speaking over here to his disciples. And behold, I send the promise of my Father upon you. What he's saying, Jesus? Okay. Jesu kide munta? I will send the promise of my Father upon you. Now what is this promise? The promise of the Holy Spirit. So before that, did we have the Holy Spirit? Before we had a Holy Spirit? No. Now Jesus is telling to them, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry you in the city of Jerusalem, until you be endued with power from above. तू वाच पहिले. पळयात, म्हज्या बापान बसयलो तें हांवें तुमचेर धाडचो आसा. म्हज्या बापायन बसयला तें हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटोच स्वर्गावेले शोकतेन तुमी बरोसोर शारांत रावात. ओके. कितें म्हणटा जेजू? बापाची जी बासावणी आहा, जी प्रॉमिस आहा, ती तुमचेर येसोर तुमी शारांतूच रावात. समजता? Jerusalem, tarry you in the city of Jerusalem. Jesus is commanding them without the promise being get fulfilled. Do not go out of Jerusalem. समजले? म्हणजे जेजू कितें म्हणटा? बापाची जी बासावणी आहा, जी प्रॉमिस आहा, कितें ती प्रॉमिस? पवित्र आत्म्याची येण्याची. आमी म्हणटा न्हू ऑन द डे ऑफ पेंटकॉस्ट. कोंकणीन कितें म्हणटात तेका आमी? कसलो दिसतो? पवित्र आत्म्याचो? ओके. ऑन द डे ऑफ पेंटकॉस्ट जेन्ना पवित्र आत्मो येयला, तो दीस येवच्या पयलें तुमी फकत जेरुजालेम रावात, भायर वचो नाकात. कित्याक लागून जेजू म्हणटा अशें तांकां? कित्याक लागून म्हणटा? Without the Holy Spirit, you cannot do anything. And if you try to do anything without the Holy Spirit, that is not from God. What you do? That is with your own effort. Then you become a self-righteous, like the Pharisees.
एंड सेल्फ रायचियस कोण पळय जियेता आपणाच्या कोरण्यांक जो पाती येता तें जावन आसा व्हडलें पातक. कित्याक लागून म्हणटा आमी हांव म्हज्या कोरण्यांक पाती येता पूण हांव पवित्र आत्म्यांक पाती येना म्हजें सवें कितें करपाक. समजता वो पवित्र आत्मो तर गरजेचो नासलो. जेजूचें एक एक उतर आमच्या जिवितांत गरजेचें. एक एक उतर गरजेचें. ओ म्हज्यान विचून काडूंक जाय उतरां म्हाका जाय तींच जाता म्हज्यान करूंक. ओ जेजूचें एक एक उतर गरजेचें मोलाचें शोकतेचें. जेजू जावन आसा बापाचें उतर वय. जेजून उलयलें तीं उतरां बापाचीं वय वय न्हू. ओके तो म्हणटा बिहोल्ड आय सेंड द प्रॉमीस ऑफ माय फादर अपॉन यू बट टॅरी यूज इन द सिटी ऑफ जेरुसलेम अंटील यू बी एन्ड्यूड विथ द पावर ऑन हाय. म्हणजे स्वर्गायले सोकतेन तूं बोल्ल्या बोगोर तूं हिंगाच्यान भायर वचपाचें ना तुमी सिटींतल्यान. कित्याक तुमी तर वयशात तुमकां हो संवसार कशे भाशेन नाटक करतलो आनी तुमकां संवसाराचेर ओवरकम जावपाक तुमकां जावचें ना. कित्याक तुमी आसतले तुमच्या मना म्हणजे फ्लॅश कितें म्हणटा कुडीन आसतले तुमी. कुडीन म्हणजे तुमी पवित्र आत्म्यान भरलेले आसचे ना. सो पवित्र आत्मो जोण एकल्याक जो जेजू सवें आहा त्या मनशाक गरजेचो. आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो गरजेचो वय. सो सकाळीं आमी स्क्रिप्चर पळयला रोमन्स 8:26 न्हू. पवित्र आत्मो आमच्या पासत बापा लागीं इंटरसीड कोत्ता. आतां आमकां पवित्र आत्म्याची कित्याक गरज. कित्याक आमी जेन्ना कुडीन जियेता आमी वस्कोत आहा. आमचे लागीं ती शक्ती ना बापा कडेन मागणें पासून करपाक. बापा कडेन म्हजो संबंद वाडोवपाक पवित्र जेजू सवें रिगोन रावपाक म्हजे कडेन जावचें ना इफ आय एम नॉट लिवींग इन द स्पिरीट. इफ आय एम नॉट बॅप्टायज्ड विथ द होली स्पिरीट. सांजू हांव कितें म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हज्याकीन पयलो आनी तो तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान दितलो. हें स्नान केन्ना जालें. when they were baptized with the Holy Spirit on the day of Pentecost. तेका लागून जेजू म्हणटा आनी ही बापाची प्रॉमीस. बापाची प्रॉमीस सगळ्यान पयलीं खंयची आसलेली सुरवातेक. सगळ्यान फर्स्ट प्रॉमीस कितें आसलेली बापाची पळोवया कोण जाणा जाल्यार. फर्स्ट प्रॉमीस ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉमीस. ना ना आपले पोरजेक द प्रॉमिस लँड. Abraham was the first promise. That was that he will get a son and from his descendant आमचो सेवियर खंयसान आयलो. सो जेन्ना सुरवातेक इज्रायला पोरजेक प्रॉमीस दिलोली ती प्रॉमीस कितल्या दिसांनी तांकां ती फावो जावपाक आसलोली. 11 days करेक्ट. 11 दिसांची वाट. कितलीं वर्सां लागलीं. 40 वर्सां. Can you imagine 40 years and 11 days? Days and years. And why it took 40 years? Why it took 40 years? Because of their unbelief. Okay, we will not go in detail there. तेंच्या ऑन बाबात्याक लागून 11 दिसांची वाट तांकां लागले 40 वर्सां लागली.
सो आतां ही प्रॉमिस आतां आमच्या नया करारान कितें प्रॉमिस आहा कितें प्रॉमिस म्हणटा बाबाची कसली प्रॉमिस पवित्र आत्म्याची येण्याची प्रॉमिस आतां जेजून म्हणला जेन्ना जो कोण म्हजे सोद मानता तो उलयतलो नवी भास सारके आणि आता जेजू म्हणटा कितें बिहोल्ड आय सेंड द प्रॉमिस ऑफ माय फादर अपॉन यू बट कॅरी यू इन द सिटी ऑफ जेरुसलेम लेट्स गो बॅक टू एक्ट्स सो म्हणे पवित्र येण्याचे पासून जे पळय एक येवपाचें आसलेलें ती जावन आसा बापाची प्रॉमिस कोण गमता आमकां ती बापाची प्रॉमिस म्हणून बिकॉज इट इज रिटन नाव नाव Acts chapter 2 and they were all okay I'll read it from the second verse first verse and when the day of Pentecost was fully come they were all with one accord in one place so Jesus told them in the previous verse we saw in the book of Luke Jesus told them be in Jerusalem do not go out of the city unless the promise gets fulfilled. Yes or no? Yes. Now in the book of Acts, after Jesus died, after his resurrection, after he's gone to his Father, this was after his resurrection he told to them. But when he is gone, they were all in one accord in the upper room. Yes or no? They were all one accord in upper room and that was the day of the Pentecost. The Israelites were celebrating that day as a Pentecost day because that was the day Moses came with from Mount Sinai. He came with the 10 commandments and that was the day of Pentecost they were celebrating. And on that day they were all in one accord. There were 120 people on that day, on the day of Pentecost when fully come, they were all in one accord. Are we supposed to be as a church of as a body of Jesus to be in one accord? Are we supposed to be in one accord? Yes. Yes or no? Yes. Or I don't care who is beside me. I don't care who is sitting behind me. I don't care who is that person. Can we live like that? Or we have to be in one accord? If they were not in one accord, they would have been filled with the Holy Spirit? No. For that we need a unity as a body of Christ. Yes or no? Now. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And when they were in one accord in one place in the upper room, the disciple and Jesus and everybody. Understand? And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. What came? Suddenly there came a sound. This sound came and filled the house. What came and filled the house? Listen carefully. And suddenly there came a sound. Everybody understand? Soglang English yeta? Okay. जेन्ना पवित्र आत्म्याचो येण्याचो पळय दीस आसलोलो आतां तुका जेन्ना सोत गमोन येयलें तूं सदांकाल मागणें कोत्तली जिबेचें सोजमणी येयल्या उपरांत शिकल्या उपरांत ओके आं जेन्ना ती सगळीं जाणां जेजून कितें म्हणलें तांकां बापाची जी बासावणी प्रॉमिसीस बासावणी बापाची बासावणी पुरी जाल्या बगर तुमी ह्या शारांतल्यान भायर सरपाचें ना सोजमलें आतां ते वयल्या रुमान सगळे डिसायपल एकठांय आसलेले जाणाय तूं ते पवित्र आत्मा कसो येयलो जाणा तूं जाणा केन्ना आयकलां पवित्र आत्मा कशे भशेन येयला तो केन्ना आयकला ना कितें आयकलां आतां तूं पवित्र आत्म्यान बोल्लें पवित्र आत्मा हांव तुजें सांगता केन्ना येयलोलो ओके ओके जेजून जेन्ना मरण पुनर्जीवन जालो तेन्ना आपणाच्या शिसांक सांगलें ह्या शारांतल्यान भायर सरपाचें ना जेरुजाल्याच्या समजून घ्या जेरुजाल्याच्यान भायर सरचें ना जो मेरेन बापाची जी बासावणी आहा ती कंप्लीट जायना कितें ती बासावणी पवित्र आत्मो येण्याची समजलें एक दीस डे ऑफ पेंटिकॉस्ट म्हणटा ताका त्या दिसा सगळीं जाणां ते सगळे जाण आपर रुमान त्या तरी जाणां आपर रुमान मागण्यांक बसलेलीं सगळीं आनी उज्याच्या रुपान जिबल्यो येयल्यो म्हणटा ते आयकोंक ना
आयकल्या हां ही ती खबर जेन्ना पवित्र आत्मो येता म्हणटा उज्याच्या रुपान आनी सगल्यांचेर उज्याच्यो जिबल्यो कश्यो पवित्र आत्मो देंवता आनी ती सगळीं बापाचे शक्तीन सर्गींचे शक्तीन ती भरता. आतां तुजेर तो पवित्र आत्मो आहा बापाची शक्ती तुज्या सांगात आहा तुज्यान वचोन देंवसार काडूंक जाता म्हणजे शक्ती ना तर तुका सी शक्तीन बोल्ल्या तूं पवित्र आत्मो येयला तुजेर देंवोन उज्याच्या रुपान तें दोना डे ऑफ पेंटिकॉस्ट सारकें आमी जितीन आसलोलीं पूण आत्म्यान आसलोलीं आमी जेजू तुजे पासत मेला म्हूण तूं तें स्वत मानता तूं पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या तेन्ना 2000 वर्सां पयलीं तें तूं स्वत मानना मानता जेजू मेला म्हूण स्वत मानता जाल्यार तेंय मानप सारकें न्हू आतां तूं स्वत मानताय तूं पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या बापान फकत पवित्र आत्म्यानूच आमकां बरोवंक ना बापान बोल्ला स्वर्गायले शक्तीन दे वर फिल्ड सी एंड सडनली देर केम अ सावंड फ्रॉम हेवन स्वर्गींतावन एक व्हडलो घोडघोड आयकोंक येयलो म्हणटा एक असो आवाज येयलो म्हणटा वाऱ्या भशेन वारें आयकोंक ना हू जाता तें तुफान जाताना वारें आयकोंक ना झू झू जाता तुमी कशें जाता तुमच्या वद्दान वारें कशें जाता झू जायना दर्या देगेर वाऱ्याचे घुंवता तो आवाज आयकोंक ना तुमी आयकोंक ना सो हें उतर जेन्ना आमी वाचता एक एक उतर आमी मोडूंक जाय आनी एक एक उतर आमी सोजमोंक जाय तेन्ना की म्हाका हे देवाच्या उतराची सोजमणी येता एक स्क्रिप्चर वाचलो एंड सडनली देर केम अ सावंड फ्रॉम हेवन ऑफ अ रशिंग मायटी विंड एंड इट फिल्ड ऑल द हाऊस वेर दे वर सिटींग एंड देर अपियर्ड अनटू देम क्लोवन टंग्स एंड काबार दे वर फिल्ड विथ द फायर जालें सोजमोलें डिटेल गमलें आमकां डिटेल अणभवलें आमी एक एक उतर ना तेका लागून हे उतर आमी एके भाशेन एक एक उतर मोडूंक जाय उतर भायर काडप ना वर्ड ब्रेक करून करून सोजमणी घेवंक जाय डिलीट करपाची ना उतरां एका एका उतराची सोजमणी घेवंक जाय आतां कितें म्हणटा एंड सडनली ओवचीत न्हू ओवचीत म्हणटा ओवचीतूच एक आवाज येयलो म्हणटा स्वर्गार सान एक वारें रश करून वारें येना रशिंग म्हणटा आमी न्हू हाव द वॉटर केम गशिंग येस न्हू और जस्ट वॉटर केम वॉटर जस्ट फ्लोईंग एंड कमिंग लायक गशिंग वॉटर इज देर एनी डिफरन्स वॉट इज द डिफरन्स इट कम्स बाय force in the same way when this wind came when the Holy Spirit came it came before that the sound from heaven as a rushing. Say that word rushing. Say it with feeling, with that experience, like knowing that it is happening now. Rushing. Ata sozmata koso yelo to pavitr atma from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. तो वयलो रूम म्हणटा पळय वयली कूड म्हणटा न्हू अपर रूम आख्खो त्या वाऱ्याच्या कितें म्हणटा ते एनवायरमेंटान तें भरलें सडनली देर केम अ सावंड फ्रॉम हेवन एज ऑफ अ रशिंग मायटी विंड एंड इट फिल्ड द रशिंग मायटी विंड सावंड नॉट द विंड अंडरस्टँडिंग इट्स अ सावंड इट्स नॉट अ विंड It came a sound from heaven of a rushing mighty wind. आमी म्हणटली कितें वारें येवन सगळीं घुंवतात आसतलीं भितर म्हणून. It was a sound like a rushing mighty wind. समजलें? And it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them. So the sound of a rushing mighty wind is different. And the Holy Spirit when it came like a cloven tongues like as of a fire. Holy Spirit is a fire. Holy Spirit is a fire. How do we know it's a fire? It is written here. Now pay attention very carefully what I am reading, okay? And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. As of fire. As of fire. So can I say Holy Spirit is a fire?
He came like a fire. In the same way, when Jesus was anointed in the river Jordan, baptized, the Holy Spirit came like a dove. Understanding? Okay. Because Holy Spirit is a person. You cannot call a Holy Spirit it. It is not a, he is not a, sorry for my words, he is not a it. Holy Spirit is he. Understanding? So just because I cannot see the Holy Spirit, that doesn't mean that Holy Spirit is it. Understand? He is a person. And when I live my life according to the Word of God, and when I behave according to the Word of God, I am a Holy Spirit, you can say. Why? Because he is acting, his personality, people can see through me or through you. Understanding? The Holy Spirit is he. He is a person. Father, Son, and the Holy Spirit. That's why it says, when one second. In Acts 7, yes, still. Yeah, when we live according to the Word of God, who is taking control of our life? What happened when they were filled with the Holy Spirit? They filled with power. Yes. I'll tell you the difference. Sister, wait. I'll tell you the difference. Now, in the third verse, Acts 2:3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each one of them. The Holy Spirit fell on them, came upon them as a fire, and rested on them. And they were filled with the Holy Spirit, and they were filled with the Holy Ghost. Acts 2:24, okay? आणि ती पवित्र आत्म्यान जेन्ना उज्याच्यो जिबल्यो पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबल्यासारको येवन तांचेर देंवलो, ती पवित्र आत्म्यान बोलली. ती उज्यान बोलली म्हणला? ती उज्यान बोलली? तो पवित्र आत्मा आमी उजो उजो करूं येता? पवित्र आत्मा किती झाले? उज्या भाशेन कितें म्हणटा ब्रदर? Come with your fire. Holy Spirit came like a fire. And when that fire rested upon me, I was filled with the Holy Spirit and not with the fire. It is like a fire. But when you are filled with the Holy Spirit, right? Person is like a fire. Means you have seen the flame. Can you control the flame? It is like a fire. How to give you the difference? Please help me, Holy Spirit. See, when you are filled with the Holy Spirit, you become like a fire. Now, why I am saying you become like a fire? When you see a flame, can you control the flame? No. So nobody can control you. When you are filled with the Holy Spirit, you become like a fire that nobody can stop you. You are like with the Word of God. Nobody can stop you. Understanding? But you are not a fire. Fire example कितें जाता? You see when something is burning, आणि stop करूंक जायना. So you become like a fire. Nobody can stop you. Only the Holy Spirit. Only the power of God can take you in control. That's why we say, no, God has not given me the spirit of fear, but of power, love, and sound mind, which is self-control. You are not going out of control, okay? You have your self-control because God has given you that spirit. So have you seen some people, when they pray in tongues, when they do something like some different only they do. And it look like nothing can control them. But that doesn't mean that it is the fire of the Holy Spirit.
Because God has given us a self-control. Understanding? God has given us 2 Timothy 1:7. Sajmata, God has given us power as well as self-control. So I cannot go out of control and blame Holy Spirit. Understand? Many a time we say, no, it is the Holy Spirit, I'm out of control. If you are going out of control, that is not the Holy Spirit. Because God has given me the power of self-control, the spirit of self-control. I cannot go out of control and blame the Holy Spirit. No, we cannot do that. According to the word of God, we cannot do that. Now, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Now we are on the right place. Now, praying in tongues. When they were filled with the Holy Spirit, they began to speak in tongues. What does it mean? Okay. जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान बोलली, ती दुसरे भाषेन उलोवंक लागली. केन्ना? केन्ना उलोवंक लागली? जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान बोलली, ती नवे भाषेन उलोवंक लागली. आता तुम्ही सगळी स्वत मानतात तुम्ही पवित्र आत्म्यान बोलल्या? तुम्ही नवे भाषेन उलयतात? This way I will know. The rest? सांगात? कोण म्हणतो होय? तुवें होतो कितें म्हणलें सुरवातेक? मातशें म्हणटा, कितें म्हणटा तें सोजमोणी येना फोन कोता. हे म्हणलो ना येन? ओदो म्हणलो आहा. म्हणजे पवित्र आत्मो फकत तुका घुसपोणी दिवंक येयलो काय सोजमोणी दिवंक आयला? देवाचें उतर म्हणटा, जो विचित्र भाशेन उलयता, जेन्ना हांव सोत मानता, I am filled with the Holy Spirit. I am baptized with the Holy Spirit by Jesus. What John the Baptist said, who come after me, he is before me. And when he comes, he will baptize you with the Holy Ghost. So baptism of the Holy Ghost came from whom? From whom? Jesus. कायच कोना कितें म्हणटा. पवित्र आत्म्याचे आमकां बाप्तिस्म कोणा उद्देशी येयला? जेजू उद्देशी येयला. सारकें. पूण म्हजो भावार्थ पवित्र आत्म्याच्या बाप्तिस्माचेर आहा वो दुसरे आमी नाता ताचेर आहा? चडशें हांव कितें चिंता? I mean the rituals what we do. I'm not saying you must not do. That is a part of that. But do I need to be baptized with the Holy Ghost from Jesus? More than anything? Yes or no? So when I believe on the day of Pentecost, I was filled with the Holy Ghost. I was baptized with the Holy Ghost. I was anointed with the holy power. आता म्हज्यान म्हणून येता, हांव कितें उलयता तें म्हाका सोजमो ना म्हणून हांव उलयना. पूण विचित भासाची म्हाका सोजमोणी ना. पूण हांगा कितें म्हणटा, जेन्ना डिसायपल पवित्र आत्म्यान बोल्ले, उज्याच्यो जिबल्यो जेन्ना तांचेर देंवून आयल्यो, ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले आनी ते विचित भासांनी दुसरे भाशेनी उलोवंक लागले. एज द स्पिरीट गेव देम अटरन्स. वाच पळया Acts 2:4 कोंकणी. सोजमता तुमी, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान, आतां पवित्र आत्म्यान बोल्ले म्हणून तुमी सगळीं स्वत मानतात. बिलिवर्स तुमी स्वत मानतात. तुमी पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या. तुमी जेन्ना शीस ताजे पवित्र आत्म्यान बोल्ले, ते उलोवंक लागले दुसरे भाशेन. तुमी उलयतात दुसरे भाशेन? आतांच्यान तुमी कोमेस कोत्तेली उलोवंक दुसरे भाशेन? Simply don't say, because when I start praying in tongues, no, lot of questions will be coming in your mind and you will say, no, what is this? I don't understand. Your mind will start speaking to you. Then what you will do? Now you are saying yes, but be ready. We are not going home unless we finish. Are you all ready to stay? Only one yes came, sister. What?
ती सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्लीं. ती सगळी स्लो 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 सजमोंक जाय आमकां. खंय धांवना आमी ट्रेन वयता कोणाची. ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोल्लीं. आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळी. आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. कोणेन गूण दिलो तांकां? पवित्र आत्म्यान तांकां गूण दिलो. हांगा म्हणटा अटरन्स. अटरन्स इज अ स्पोकन वर्ड्स. नाव पे वेरी अटेन्शन. पवित्र आत्म्यान तांकां अटरन्स दिलो म्हणटा. पूण पयलें हिंगासर कितें आहा? पयलें म्हणटा जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान बोल्ली and when they were filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues. Before the Holy Spirit could give them utterance, they opened their mouth first and then the Holy Spirit gave them utterance. समजता? कितें डिफरन्स आहा सजमोली तुमी हितून? वय म्हणलें तेंच्यांनी सजमोली. आतां सांगा कितें सजमोली? से हां. आनी जायती शी इज पेईंग वेरी अटेन्शन बिकॉज शी वॉन्टेड दीस. आमी जायते पावटी कसली चिंतना घेवन हा पवित्र आत्मा म्हाका उतरां दितलो आनी हांव मागीर अन्य भाशान उलयतलें, विचित्र भासान उलयतलें. चिंतूंक ना तुमी अशें केन्ना पयलें? पवित्र आत्मा म्हाका उतरां दितलो आनी मागीर हांव उलयतलें. चिंतूंक ना अशें पयलें तुमी? अशी चिंतना येवंक नासली? Were we not waiting for the Holy Spirit to come and give me words and then I will open my mouth? But you know what the Bible says? First they opened their mouth as the Holy Spirit gave them utterance. So how can I show my faith in the word of God without opening my mouth and starting it? So that God should know, no, I really believe. If I wait for God to do everything, how God will know that I believe? Understanding? So when they were filled with the Holy Spirit. So now we all believe the first part. They were filled with the Holy Spirit. So are we all filled with the Holy Spirit? Yes. So we are filled with the Holy Spirit. The first thing. Second thing, when I was filled with the Holy Spirit, I began to speak in different tongues. It means, okay, let's take a simple example. Have you all gone to the dentist? Sogli dentist station gela. कोण वसोंक ना वयर करा? सगळ्याचे दांत सारके ना कितें? जेजू गायनी दांत बरे जाले म्हणना तुमी? सो एवरीवन हॅज एक्सपिरियन्स. डेंटिस्ट क्लिनीक सगळी डेंटिस्टा कडेन गेल्या. ब्रदर गेला. आतां अपॉयंटमेंट घेतला तुमी डेंटिस्टा कडेन गेल्या उपरांत तुमकां इन्स्ट्रक्शन मेळता तुमी कितें कितें करचें. दोतोर सांगना? सांगता. आतां तें तुमी कोदेलीर अशी न्हिदोनान स्ट्रेट बसतात, हे भशेन बसतात, ओ लीन जातात. अशी देंवोन वयता न्हू. तूं जाणाय न्हू तें? गेल्याय तूं? आयज सान तुजे कांय दांत वयचे ना. जेजू गायनी म्हजे दांत बरे गोट आहा म्हणटेली तूं. म्हणची ना? आनी वयची ना तूं कित्याक तुजे दांत सारके गोट आहा, स्ट्रॉंग आहा. म्हणची ना? म्हणनाय? म्हणटेली. पूण गेल्या म्हणून बरें जालें. एक्सपिरियन्स तरी मेळलो आतां आमकां उलोवपाक न्हू. ओके. जेन्ना डेंटिस्टा कडेन वयता वी लाय डावन ऑन दॅट चेअर. करेक्ट? अग्री? वी लाय डावन. आतां दोतोर म्हणटलो कितें आमकां? ओपन युअर मावथ. आतां आमी म्हणटा ना आमी ओपन करिना, उगीत रावता. तो आनी कितें जालें? तुगे फोन आसूं. यू ऑल पे अटेन्शन. लेट अ बी देर. ओके. सो आतां आमी दोतोर म्हणटा आमकां तोंड उगड आनी आमी म्हणटा ना भिरांत दिसता. म्हणला केन्ना भिरांत दिसता? दोतोर म्हणटा तोंड उगड. आमी म्हणटा ना. मागीर दोतोर आमचें तोंड आपल्या हातीन फोर्सान उगडटा. कोणाक केलां दोतोरान तशें? ओ म्हणलां दुसरे पाट तयार आहा तेन्ना यो आतां वच घरा. वेन यू आर रेडी यू कम. इफ यू आर नॉट ओपनिंग युअर माउथ, इफ यू आर नॉट ओबेईंग द इंस्ट्रक्शन, गो होम. एंड वेन यू आर रेडी यू कम. येस ओ नो? गाय तो फोर्स कोत्ता आपणाच्या हातीन तेजे कोण हेल्पर्स आसा तांकां आपोवन हाडून तुजें तोंड फोर्सान उगडटा. इफ यू आर नॉट रेडी, कॅन ही डू हीज जॉब इन युअर माउथ विदाउट यू ओपनिंग युअर माउथ? Can he do that? Can he put his
tools inside your mouth without you opening your mouth? Can the Holy Spirit put the utterance, the spoken words in your mouth without you opening your mouth? Are you understanding? So to speak in tongues, I do not have to wait for the Holy Spirit to come and open my mouth. If my physical dentist is not doing with me like that, Holy Spirit will do like that? No. And why I'm saying guaranteedly no, because it is written, when they were filled with the Holy Spirit, that doesn't mean the Holy Spirit came and opened their mouth. It is they themselves, when they were filled with the Holy Spirit, they opened their mouth, they began to speak, they began to speak with other tongues as the Holy Spirit gave them utterance. The moment by faith they opened their mouth, Holy Spirit gave them spoken words. So if I am not praying in tongues till today, it's just because I don't have the knowledge of the Word of God. Not because I am not filled with the Holy Spirit. If I have accepted Jesus as my Lord God and my Savior, I am anointed with the Holy Spirit. In 1 Corinthians 3:16 said, my body is the temple of the Holy Spirit, and God's Spirit is dwelling inside of me. If the Holy Spirit is inside of me, if I'm baptized with the Holy Spirit, and if I'm not praying in tongues, it is not the problem of the Holy Spirit. It is the problem of me that I'm not opening mouth and speaking the word of God or praying in tongues, which is the unknown language. When the disciple, when they filled with the Holy Spirit, they opened their mouth as the Holy Spirit gave them utterance. Today it is yours and my responsibility, and it is a birthright. I don't have to think about the words. What do I speak? How should I start? What should I say? Simply open your mouth and the Holy Spirit, you open and say, Shishalala Baba Shikantala Mama Nahana Kaba. You say it. The Holy Spirit give you the word like never before, and you will never stop. Can you believe, last time I had shared my testimony, we had gone to Karnataka, long 8 hours journey. Do you remember? I shared, right? 8 hours journey. This 8 hours, there is no network on the halfway, so I cannot listen to the teaching. When I don't listen to the teaching, I pray in tongues. Because I don't have to open the Bible and search for the word, how to pray in tongues. The moment I open my mouth, the Holy Spirit gave utterance. 8 hours going praying in tongues, 8 hours coming praying in tongues. And I don't feel tired. Why? It is not me. It is the Holy Spirit who strengthens you, who give you strength, who give you power. My job is only to open my mouth. Now the question is, like how sister said, because I don't understand, how can I pray in tongues? Yes or no? This language, nobody will understand. Then what is the purpose of praying in tongues if nobody understands? Why God gave me this language if nobody can understand, and I also cannot explain them what I am praying? Is there like these questions we have? If somebody hear me praying in tongues, or if you decide to pray in tongues and you are thinking now, if somebody see me, I'm praying in tongues, they might be thinking, I lost my mind. Maybe I'm crazy. Yes or no? Is these questions are coming in your mind? Did ever came? Never came? So you are praying in tongues all the time? In the beginning it came. Never came? Nobody asked you, what is this? In the beginning I'm saying, no. These people are in the beginning, no. Your beginning started when? Their beginning is now. So we are thinking about from their point of view, from their side. For us also, it looked like, what is this? And the main thing is, I cannot explain them what is this, because myself I don't know. When I pray in tongues, myself I don't know. But God knows, no. But there in the world, if you don't know anything, you don't know how to explain them, they will give you a tag called crazy. Anybody likes when people call them crazy? Do you like when people call you crazy? From today you have to say, okay, I will accept it when people will call me crazy. Because unless and until people don't call me crazy, I'm not on the right track based on the word of God. So when somebody is calling you crazy, be proud of it. Enjoy, rejoice, dance, praise Him. Say, yeah, Lord, they are
calling me crazy, it means I am on the right track. If the world is not calling you crazy, it means you are still not in the Word of God. I don't know whether you are understanding. हे आनी कसलें शिकप संवसारान पिशें म्हणल्यार बरें म्हणून न्हू. Now if you start praying in tongues and the world is listening to you, your neighbors are listening to you, are they going to say, wow, what are you saying? Beautiful it is. They are going to say like this? They will call you, where she had gone? Might never go there. They might say like that because they don't know. But you know what it is. Did disciples say, what is this? What people will say? And we'll see what happened next. Let me drink little water, okay? Am I shouting? Okay, pay attention now. Now, and they were all, okay, 5th verse. As the Holy Spirit gave them utterance. 4th verse, okay? Now, 5th verse. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now, at that time, because of the day of Pentecost, the Jewish people who were living in different nations, they had come to Jerusalem. Why they had come to Jerusalem? Why they had come to Jerusalem? Because that day was a Pentecost day. And that day they were celebrating as a day of when Moses brought the 10 Commandments. Understand? So that was a yearly celebration day, and the Jewish who were working, who were in a different places, places, nations, they were coming to Jerusalem. And now they say, and they were all, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. And now, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. The people who were living in different nations, they heard these disciples praying in their languages. Are you understanding? They heard the disciple, the Jewish and the devout men out of every nation under heaven. They had come to Jerusalem because of the day of Pentecost, because they were celebrating that day as the day of Moses brought the 10 Commandments on that day. That's why it is called day of Pentecost. So the commandment also came on that day, and the promise of Father, the promise of the Holy Spirit also came on the same day. Are you understanding? Okay. And now when this was noised abroad, जेन्ना व्हडलो आवाज जालो, जायते लोक सगळे एकठांय जाले म्हणटा, and were confounded, because that every man heard them. To whom? The disciple. They were all speaking in their own languages. Now when this disciple, when they filled, ये disciple जेन्ना पवित्र आत्म्यान बोलले, ते एक भाषा उलोवंक लागले, जी भाषा जे कोण त्या जाग्यार एकठांय जालेले पळय तांची भाषा. समजलें? They started to speak different language. The language of those Jewish who had come to Jerusalem because of the Pentecost day. Understanding? For example, there are people from Karnataka, Maharashtra in Goa. There are, right? Yes or no? So Goan might not know. Goinchang dori Karnataka language ena, or Maharashtrian language yena. Goinchang ena. Ani ye lok ata suppose जे गोंयान रावताले गोंयचे पूण आनी खंयच्या देसान आहा आनी आतां हे दुसरे भाशेचे ते आनी ते सद्याक आतां येयल्या आनी तुमी तर देरेफेत तेंची भाशा उलोवंक लागता. तांकां सोजमोची ना तुमी कितें उलयतात ती सोजमोत येयली न्हू, पूण तुमची भाशा कोंकणी न्हू. पूण तुमची भाशा कोंकणी आहा, पूण तुमी उलयतात आतां तांच्या भाशेन आनी तुमकां खबर ना, कित्याक तुमचे उदेशी कोण उलयता? पवित्र आत्मा उलयता. सोजमोलें? एग्जाम्पल सोजमोलें तुमकां कितें तें? जाल्यार आतां कितें जाता? नाव वेन दीस वॉज नॉयज, जेन्ना व्हडलो आवाज जालो, जायते लोक एकठांय जाले आनी ते एकामेका कडेन उलोवंक लागले. कित्याक जे डिसायपल जे आपोस्तल पळय आसले ते तांची भाशा उलोवंक लागले आनी ही भाशा तांकां सोजमोली, कित्याक ही तेंची भाशा न्हू, ती तांकां
सोजमोली. अँड दे वर ऑल अमेज्ड अँड मार्वल्ड. ते अजाप जाले. कशें हे लोक आपणाची भाशा उलयता, हे कशें? पूण हें कशें घडलें? कोणा उद्देशी? सो पवित्र आत्म्यान जेन्ना हांव बोल्लोलो आसा, कितें तरी म्हजेशीन जायना म्हणून तांकां जाल्यार म्हाका जावचें ना? सो आमी कित्याक दुबावता आमच्या जिवितांत? केन्नाय कसलें दूख कश्ट आहा तेन्ना आमी कित्याक दुबावता? दुबाव हा पवित्र आत्म्यान बरोंक ना म्हणून? ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले, दुसरी भाशा उलोवंक लागले. केन्ना तेंच्यांनी उलोवंक ना पळय ती, आनी ती भाशा कोण एकठांय जालोले तेंची भाशा, ती तेंची लँग्वेज. समजलें? सो इज इट पॉसिबल फॉर द होली स्पिरीट टू डू एनीथिंग विथ यू इफ यू अलाव? If I don't allow and if I don't believe, nothing will happen. But only when I allow Him, only when I say, take control of my life, when I say these things to me, He is the one who takes control of my life. He is the one who leads me. He is the one who guides me, because He is my helper, He is my comforter, He is my advocate. He is my standby. Who is that? The Holy Spirit. Sozmale? Itle sozmale? Now, and when this was noised, because they heard them speaking in their own language. 7th verse, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all this which speaks Galileans? Ye Galileakar न्हू? Ye Galileaचे न्हू? Ye कशें उलयता आमची भाशा? समजता? अजापाची गजाल जाता जेन्ना आमी पळयतात आत्म्यान सुपरनॅचरल म्हणटात न्हू आमी. कशें जावंक शकता? हे घालेलेचें न्हू. अँड हाव हियर वी एवरी मॅन इन आवर ओन टंग वेर इन वी वर बॉर्न. सो म्हणटा आमी कशें तांकां आमच्या भाशेनी आयकतात, आमची भाशा ते कशें उलयतात? अजाप जावंक ना? दे वर अमेज्ड. वॉट इज द मिनींग ऑफ अमेज्ड? अजाप जाले. सो जेन्ना ते आयकता, हे आमची भाशा कशें उलयता? हे घालेलेचें न्हू. सो हे कशें घडटा? जेन्ना ते लोक जे जुदेव लोक आयकता हे आमची भाशा उलयता, म्हणजे ते भाशेन ते कितें तरी उलयले आसतले. दे मस्ट हॅव स्पोकन समथींग. इट मिन्स वेन आय प्रे इन टंग्स आय एम स्पीकिंग मिस्ट्रीज. जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याची भास, जी जिबेची भास उलयता, हांव उलयता जे लिपोन आसलोले गूट, हिडन सिक्रेट, हिडन मिस्ट्रीज हांव उलयता. आतां ते कितें म्हणटा? सगल्यांची नांवां तो घेता. अँड दे वर ऑल अमेज्ड अँड वर इन डावट. ते सगळे जाण अजाप जाले म्हणटा, आनी तांकां आतां दुबाव येता. अजाप जाल्या उपरांत आमकां दुबाव येवंक जाता? जाता? अजाप जाल्या उपरांत दुबाव येवंक जाता? दुबाव कसलो? भाशा तर तेंची, कितें उलयता ते सजमोले. आतां तुमी कितें उलय, आतां तुमची एक भास, तेंची एक भास. सजमोले? तुमची एक लँग्वेज आहा आनी ह्या भाव भयणांची डिफरंट लँग्वेज आहा. दोगांयकूय एकामेकाची भाशा सजमोना. सजमोले? तुमी पवित्र आत्म्यान भरतात आनी तुमी एके भाशेची अननोन भाशा उलोवंक लागतात. आनी जेन्ना तुमी ती अननोन भाशा उलयता, ती भाशा जावन आसता हेंची. आतां हे अजाप जाता. दे वर अमेज्ड. हाव दीस पीपल कॅन स्पीक माय लँग्वेज? इट मिन्स वॉट? तुमी जें कितें उलयता तें हांकां सजमोता. आतां हांकां तें सजमोलें, हेंच्यांनी दुबाव करूंक जाय अजाप जावन? काय देवाक आर्गां दिवंक जाय? हे कितें तरी उलयतात आनी आमकां सजमोता. ही अजापाची गजाल. अजापाचे गजालेक दुबाव कसो जावंक जाता? आतां तुमी तर कितें उलयता, हांकांय सजमोना जाल्यार हेंच्यांनी दुबाव करूंक जाता. हें आनी कितें? सजमता? पूण तुमी कितें उलयता ती जावन आसा हेंची भास, पूण तुमकां खबर ना हेंची भास. कित्याक यू ऑल आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. यू ऑल आर नॉट यू. इट इज द होली स्पिरीट इज स्पीकिंग थ्रू यू. अंडरस्टँडिंग? पवित्र आत्मो तुमच्या सवें उलयता आनी तुज्या मनाक कांय खबर ना तूं कितें उलयता. समजता? तुमचें मन बंद आहा, तुमकां कांय खबर ना. पूण तुमी पळय कितें उलयता ती जावन आसा हेंची भास. समजता? ह्या भाव भयणांची. आतां ही भाव भयणां, दे वर ऑल अमेज्ड. ते म्हणटा दे वर ऑल अमेज्ड. ही म्हणटा आमी अजाप जाल्या. कित्याक लागोन? ती कितें उलयता ती आमकां गमता. ती कितें उलयता तें आमकां सजमता.
ही आमची भाशा न्हू. तुमी खबरो करतात अरे ती उलयता ती आमची भाशा पूण तांकां कशी येता ती. सारकें. पूण तुमी दुबाव करूंक जाता. हो बरी गजाली. पूण हिंगा पळय देवाच्या उतरा प्रमाणे वेन यू आर नॉट इन द होली स्पिरीट द डाऊट कम्स इन युअर मायंड. एंड हू ब्रिंग्स दीस डाऊट? द डेवल. बट कितें जाता तें पळय. वेन दे पे अटेंशन what happens? And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what mean this? आता ही म्हणटा हें कितें? ती उलयतात ती कितें अर्थ हेजो? समजलें? Others mocking and said, these men are full of new wine. Means these people are drunk. Now the Jewish who came from the other nation, जे भायल्या देशांसान जे पळय जेरुसलेमाक आयलोले ते ती परब मनोवपाक, तांकां खबर आहा हे आतां शीज आपणाची भाशा उलयता आमकां समजता पळय ती. पूण हे गालिलियन न्हू, हे कशी आमची भाशा उलयता? अजापाची गजाल, अजापाची गजाल. सारकें न्हू? अजापाची. सो तांकां आतां दुबाव येता आनी ते तांकां अपमान करूंक लागता, मोग करूंक लागता. समजता? आनी म्हणटा हे सगळे पियेल्यात दिसता. समजता तुमकां? हां. हे म्हणटा तुमी उलयता तेंची भाशा. केन्नाय आमी कोणाकूय चड बरें करतात. एग्जाम्पल एक्स्ट्रा स्वीट जाता. हाव दॅट पर्सन इज टेकिंग दॅट स्वीटनेस? हाव दॅट पर्सन वील टेक दॅट स्वीटनेस? देर आर टू वेज. इदर ही वील टेक इट इन अ गुड वे इफ ही इज रियली अ गुड हार्टेड पर्सन, ऑर दॅट पर्सन वील बी इन डावट. हें कित्याक इतलें स्वीट आहा आयज? कितें तरी जाय फायदो काय म्हजे कडल्यान? कितें आहा काय हेजी मांडणी? हें आयज चड बरें आहा म्हजेशीन. अजाप जाता सडनली आयज इतलें कितें बरेंपण. मागीर दुबाव येना? सेम जालें. हे जे मनीस आमची भाशा नकोच कशे भाशेन आमची भाशा उलयता आनी मनान तेंच्या दुबाव येता आनी ते म्हणटा मोग करूंक लागता, तांकां अपमान करूंक लागता आनी कितें कितें म्हणटा आनी म्हणटा हे सगळे पियेले आसतले. दे मायट बी ड्रंक. समजलें? ओके. इतलें समजलें तुमकां? जेन्ना तुमी पवित्र आत्म्यान भरता तुमी विचित भासांनी उलोवंक लागतात. पूण कितें? कंडिशन इज यू हॅव टू स्टार्ट फर्स्ट. यू हॅव टू स्टार्ट फर्स्ट. वेन यू स्टार्ट the Holy Spirit takes control. The rest of the thing, Holy Spirit comes and take control. Okay, this no, from here Acts chapter 2 will continue. Next time we'll go to Corinthians. 1 Corinthians, let's go. One Corinthians 14:2. Okay, Sister Raika, you listen now. For he that speak in an unknown tongue speak not unto men. जो मनीस विचित भासांनी उलयता तो मनशा कडेन उलयना पूण तो उलयता देवा कडेन. आयकता तूं? For he that speak in an unknown tongue speak not unto men. तूं जेन्ना विचित भासांनी उलयता तूं मनशा कडेन उलयना पूण तूं उलयता देवा कडेन. जेन्ना तूं जिबेचे मागणें उलयता तूं मनशा कडेन उलयना पूण तूं उलयता देवा कडेन. कोण म्हणटा? कोण म्हणटा हें? हू सेयिंग? कोण म्हणटा हें? सा पावलू म्हणटा कोरिंथकारांक. पूण जेन्ना आतां हांव हें उतर स्विकारता हें उतर आयज मुको उलयता. सारकें? म्हजे कडेन हें उतर उलयता. सारकें हो सारकें न्हू? कोरिंथकारांक बरयलां म्हाका लागना. आयज हें कोणांक? म्हाका आनी तुका, हें आमकां भावार्थ्यांक जे क्रिस्ताक सोत मानता पळय तांकां. सो आतां सा पावलो कितें म्हणटा? जेन्ना तूं अननोन भाशेन, जेन्ना तूं विचित भाशेन उलयता तूं मनशा कडेन उलयना पूण तूं उलयता देवा कडेन. इतलें समजलें? आं. बट unto God, for no man understand him. कित्याक मनीस ही भाशा सजमोना. सो तुका सजमोंक जाय ही भाशा?
आं भाशा सोजमना म्हणून आमी विचित भासान उलोवपाचें बंद करूंक जाता कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं विचित भाशेन उलयता हें तुका सोजमोचें ना पूण हें सोजमोता कोणाक देवाक कित्याक तूं मनशाक मागणें करिना हें तूं हें मागणें करता विचित भाशेचें देवाक तुज्या देवाक तुजें काम फकत कितें तोंड उक्तें करून जिबेचें मागणें उलोवपाचें आनी सोजमोणी कितें आहा ती कितें मागणें जाय तें तुजो आत्मो डायरेक्ट बापा कडेन उलयता सोजमलें आयसान म्हणटली म्हाका सोजमोना म्हणून बंद केलें तुका सोजमोवपाक करूंकूच ना तें उतर देवान ही भाशा केल्याच ताका लागून सो दॅट यू डोंट हॅव टू अंडरस्टँड तुका गरजूच ना तें सोजमोवपाची सो आय डोंट हॅव टू वेस्ट माय टायम दॅट आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड एंड दॅट देन आय वील स्पीक मंथ्स बॅक हांव हे शिकवणेचेर हांवें शिकवण केलेली आमी पळयतोत्म्याचेर आनी हें टिचींग म्हज्या फ्रेंडाकूय हांवें धाडलेलें सो तें म्हज्या फ्रेंडान हें टिचींग आनी कोणाक फॉवर्ड केलें सो जेन्ना हे जिबेचे मागणें आमी कॉमेस करता आनी तेणें म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें तूं पळय गो म्हणजे देवाची शिकवणी हें तें तेणेन जिबेचे मागणें कॉमेस जाता थंय टिचींग बंद केली आनी आयकोंक ना फुडलें कांयच आयकोंक ना आनी हेणें विचारलें तुवें आयकलें ना हांवें आयकोंक ना म्हाका आयकुपाची गरज ना थिंगा कसली भाशा जाली म्हाका कांय सोजमोंक ना ती कितें भाशा उलयता म्हाका सोजमोंकूच ना तेणें म्हणलें आगो ते प्रे इन टंग्स वॉट प्रे इन टंग्स God has created all the languages, English, Hindi, this, that, multiple languages. Then why I have to pray in these unknown tongues? सारके? तेगे सारके? आणि हे किती? Not according to God's word. My people are destroyed for the lack of knowledge. It means she is living a destructive life. There is destruction in her life, and she don't even want to understand it. तेजे सारके तेका ते पळय when we live in the flesh when I allow my natural mind to work I will not understand the word of God when I try to use my logic in every word of God I am zero in the word of God I will be smart to people तेन्ना लोक म्हाका शाणे म्हणटले पूण जेन्ना हांव हें करूंक लागतले लोक म्हणटले म्हाका पिशे आनी जेन्ना लोक पिशे म्हणटा तेन्ना मागीर आमी रडोंक बसया कोणसो घेवन रडोंक बसया ओ खुशाल जावया लोक पिशे म्हणटा म्हणून म्हजें करून पिशेपणाचें करून पिशेपण म्हणून घेवपाचें ना देवाचें उतर तर हांव जियेता आनी म्हाका पिशे म्हणटा जाल्यार सारकें पूण हांव तर दुसरी पिशेपणां करता आनी लोक पिशे म्हणटा जाल्यार तें हांव नको तें दॅट इज समथींग डिफरंट बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज समबडी इज कॉलिंग यू क्रेझी यू हॅव टू बी रिजॉयस इन दॅट But because of your other deeds, which don't even relate to the word of God, and if they are calling you crazy, then I don't know, that is something else. Don't get me wrong. Please try to understand. Bore, कितें म्हणटा हिंगा सर? For he that speak in an unknown tongue speak not unto men, but unto God. For no man understand him. Because howbeit in the spirit he speaks mystery. जेन्ना तूं विचित भासांनी उलयता तुजो आत्मो डायरेक्ट बापा कडेन उलयता योर स्पिरीट डज नॉट स्पीक टू मॅन बट अनटू गॉड अंडरस्टँडींग नो इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ओके इफ देर इज एनी कन्फ्युजन सो आमी उलयता कोणा कडेन आमचो आत्मो उलयता कोणा कडेन बापा कडेन सो बापा कडेन उलोवपाक आमकां एक भास दिल्या देवान जे फुक्याचे देणे म्हाका कश्ट करपाची गरज ना म्हाका म्हजें मन लावपाची गरज ना आमी इस्कॉलान शिकोंक वयता तेन्ना तकली उजार करूंक जाय आमकां दापाटी म्हूण तकली हालोवन हालोवन दापाटी म्हूण उगडा सुरोंक जाय दापाटी बरयतात आमी बरयनात कित्याक लागून उगडा सुरोंक कित्याक आमी जें शिकलां पळय आमी तेंच बरोवंक जाय आमकां आनी दुसरो ऑप्शन आहा कित्याक कितें बरोवंक जाता ना पूण देवान आमकां पळय आमी होस्कोत म्हणून एक इतली सादी लँग्वेज आमकां दिल्या आमी वचकोत न्हू आमच्या मागण्यांनी सिंपल लँग्वेज दिल्या वे यू डोंट हॅव टू यूज युअर ब्रेन टू लिव इन दीस वर्ल्ड ह्या संवसारान जियोवपाक आमकां आमचो ब्रेन उजार करूंक जाय नाल्यार लोक आमकां स्विकारचो ना जितलें तुजें संवसारी गिन्यान व्हरतें तितलो तुका संवसारान व्हडलो पोस्ट पूण देवाच्या उतरान आमकां संवसारी गिन्यानाची गरजूच ना कांयच करपाची गरज ना जस्ट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड स्टार्ट प्रेयिंग इन टंग्स द लॉर्ड गायड्स यू because the Holy Spirit knows exactly what you need
in your life, in your spirit, according to that, He intercede for you to God. You don't have to do anything. Just believe. My job is only to believe and obey. कितेंच करपाची गरज ना. आमकां जी समजता ही भाशा हे शुक्रार ते शुक्रार इतलें कर तितलें कर इतले पाटी म्हूण तितले पाटी म्हूण, that is a bondage. That is a trap. Christ has set us free from bondage. And He gave us a freedom life. But we need to obey these words. If He says, if you believe, when you believe in me, the believers will speak in new tongues. So if I'm a believer, I have to speak in tongue without even asking a question. Let the world call me crazy. Let the world call me stupid. Let the world call me whatever they want to call. But my Jesus is calling me, you are my friend. I love you. I care for you. Cast your burden unto me. Not in the world, on me. Give every worries of your life to me. And I will give you rest. I will give you peace. And He has given that peace, love, joy, strength. Everything He has given. Only thing I have to believe it and I have to receive it. Not with my effort, by only believing with the help of the Holy Spirit. But I have to believe in the Holy Spirit that God has given me my helper. That's why Jesus is telling to His disciple, tarry in Jerusalem, don't go out, because He know my weakness in physical, that I won't be able to overcome this world without the Holy Spirit. That's why He gave me the Holy Spirit, because when the Holy Spirit came, the Peter, who was very fearful, he became bold on the day of Pentecost. Peter became bold. The same Peter who was in fear. No, I don't know him. Then somebody came and said, hey, you was not the one who was with him for these all 3 years. No, I don't know him. 3 times he rejected Jesus and said he don't know him. Why? Because of fear that they will kill me. But that same Peter, when he was filled with the Holy Spirit has controlled him. He was filled with the Holy Spirit. And he became bold and he stood up and he said, they are not drunk the way you assume. Because it's just morning. It's not what you think. It's not what you say. It's not what you are assuming that they are drunk, but they are not. They are filled with the Holy Ghost. We are filled with the Holy Spirit. Where went that fear what Peter had before Jesus died? Yes or no? Are you understanding? This is my authority. This is my power, what God has given me. The same power which Jesus had with what he raised the dead, that same power is now inside of you and me today. And the thing is, I just don't know about it. And even though if I read, I don't experience, I don't want to believe also. Because if I say I believe, I have to take the action corresponding to the message. For example, when they were filled with the Holy Spirit, they were filled with the power, right? That same power came. Yes or no? With that same power, Peter even raised the dead. When Peter was walking, his shadow was healing the people. Can you see the anointing even in his shadow? And that same anointing is in you and in me. But just today, how we learned from her, the healing has taken place 2,000 years ago, but today when I renewed my mind, I experience this today. In the same way, I am filled with the same power, same anointing, but just because I don't renew my mind, I cannot experience that, I cannot put it in the practice. But the day I will believe in that, I will live a supernatural life without doing any effort. Because it is not about my effort. It is not because I am holy. It is not because I keep all the laws. It is not because I do some work. It is everything because of Jesus, what He did on the cross. It is nothing of my own. It is everything what Jesus did. So let's not believe I got this vision, I got this dream. Let's believe what the written word of God says. Let's not fall in the trap of the devil. I'm not saying the dream is wrong, but if the dream is according to the word of God, then okay.
But if I focus more on my dreams, more on my vision, more on maka wo basala to basala, and if I don't know the word, it is something else. Let's consider the written word of God, what my Jesus is saying in his written word. And that is what I'm going to believe. I'm not going to depend on somebody comes and tells me apart from the word of God or beside the word of God. No. Tell me what is written in the word of God. Are you understanding? So if the word is saying, on the day of Pentecost, the disciples were filled with the Holy Spirit, they began to speak in tongue. I have to open my mouth now, by faith, believing and opening my mouth and speaking in tongue. For whom am I waiting till today? Which day I have accepted Jesus as my Lord God and Savior, and till today I am not speaking in tongues, because I did not know the word. That's why the word of God says in Romans 8, a person can be in Christ and live in the flesh. Just because I am in Christ, that doesn't mean that all the time I'm living in the Spirit. But if I am in Christ, I am supposed to live in the Spirit. Let the Holy Spirit take control of my life. I am supposed to walk in the Holy Spirit. But if I don't read the word, if I don't meditate on the word, if I don't study the word of God, if I don't know the truth of Jesus Christ, what he said in the gospel, how will I walk in the Spirit? How will I talk to the Spirit if I don't know? Correct, no? Because when a person is speaking in tongue, he is not speaking to men. Muncha koden, ami uleina. Ami uleita kona kode? Amcha बापा कडेन. सो बापा कडेन उलोवपाक तुमकां धाकटुलीं भुरगीं हा सगल्यांक आहलोलीं पयलीं धाकटुलीं. तुमी भुरगीं जल्मतात सारकी बरे भाशेन एक आतां आमी उलयतना एक लँग्वेज उलयता न्हू सारकी. हेच भाशेन आमी धाकटुल्या भुरग्यांशीन उलयतात. कित्याक? भुरग्यांची भाशा कितें हा? तूं खंय उलयता धाकटुल्या भुरग्यांक कडेन? तुजी नात आसता, नातू धाकटुलो कशें म्हणटली सांग. बाय म्हणटा कितें करता तूं? म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक कितें करता ना धाकट्या भुरग्याक 2 म्हयन्याच्या भुरग्याची विचारता तुका तें बेश्टें हेडूयते कशें सांग. काय आवाज कोन्ना हॅलो गुनू गुनू आनी शोनो शोनो गुनू गुनू म्हणजे तुमकां कितें समजलें? गुनू गुनू कितें मिनींग हा? इज देयर अ मिनींग फॉर गुनू गुनू? आहा कितें मिनींग? बट इज इट अ लँग्वेज ऑफ दॅट चाइल्ड? And that child is responding like this? The child is responding for that language? Yes or no? Yes. But if we elders, when we they gunu gunu, when we hear that word, आमी जेन्ना gunu gunu आयकता आमकां कितें तरी अर्थ समजता. आनीक कितें म्हणटा तूं gunu gunu आनी कितें म्हणटा? अरे बोले मुगो बाय तूं कितें कोता गो? 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक गे ही शामाय कितें म्हणटा? कशी उलयता तूं? तशें भुरगे 2 म्हयन्याची कितें कोत्तेलें? तूं ताका विचारता कितें कोता? त्या बावड्यान न्हिदो ना थिंगा. आरतोंक जायना पोत्तोंक जायना. कशें बेश्टें तें सांग. तें गरजेचें हा सांग. कितें गुलू 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 करची ना. गुलू गुलू म्हणजे कितें तरी अर्थ आहा आमकां व्हडल्या मनशांक. कितें तरी आमी सोजमता गुलू गुलू, पूण तें भुरगें सोजमता. आनी कोण सांगोंक सोदता? सिस्टर वयता? उदो हाडटा? हाड. बॅग घेवन उठली आमकां वयता दिसता. सांग तुमी भुरग्यां कडेन कशी उलयतात? कोण तरी सांग जाता कोणाशीन सांगोंक? तूं उलयंक ना भुरग्यां कडेन केन्नाच? अरे Yeah, let them speak, my no? Shan, my Nan, my Shan, my Nan, and Give that brother. तुम्ही सारखी सांगना. Wait. La 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 la. See? तुम्ही करूंक नाये? तुम्ही कितें गो रांदलें गो, जेयलें गो, खाल्लें गो उलयतात तुम्ही धाकटुल्या भुरग्यां कडेन? भुरगीं रांदतात? कितें करता? भुरगे काम करतात ते कितें करता म्हणून विचारूंक आमी? Wonderfully he said, yes or no? Now what is that language? What is that language called? It's a love language.
आतां भुरग्या कडेन आमी शाणेपणान उलोवंक वयता धाकटुल्या चोजमले तुका कसो उलयलो तो उगलू गुलू गुलू म्हणटा पयलें सुरवातेक सारकें सांगलें तें मागीर तूं कॉन्शियस जाली हां आलेले शिलेले कितें तरी आमी म्हणटा न्हू ही जावन आसा मोगाची भास आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा धाकटुल्या भुरग्यां परी तुमी तर जायना जाल्यार स्वर्गीय राज आं स्वर्गीचें राज भितर सरोंक आमकां जायना पळोवंक मेवचें ना आमी जावंक जाय धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन आतां आमच्या भुरग्यां बराबर आमी व्हडलीं शाणेपणां उलोवंक वयतात गा ले 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 लुलू लुलू तेणें आतां भावान केलां तशें करता न्हू ही भास जावन आसा मोगाची आतां हे भाशेन आमी भुरग्यां कडेन उलयता आसतना आमकां तर कोणी आयकत आमकां कोणी पिशी म्हणटलो त्या टायमार भुरग्यां कडेन उलयतना ना कित्याक ही भुरगीं मायची आनी भुरग्याची लँग्वेज ही भाशा तेंची कित्याक भुरगे कम्युनिकेट जाता रिएक्शन दिना भुरगे रिस्पॉन्स दिता न्हू तेच भाशेन विचित भास जावन आसा एक मोगाची भास म्हज्या आत्म्याच्या भितर आनी बापाच्या भितर इट इज द लँग्वेज ऑफ माय स्पिरीट वेन आय प्रे टू गॉड माय स्पिरीट इज प्रेईंग टू गॉड माय स्पिरीट इज कम्युनिकेटींग वीथ गॉड सोजमलें आतां सोजमलें सिस्टर कितें तरी सोजमलें धाकटी आसतना देवाक हेच्यान व्हडली जावन देवाची न्हू ती भास तांकां कळपाक ना न्हू कसली भास दुसरी जावं तामीळ कन्नड दुसऱ्या जाग्या येयली भास गोंयची म्हणजे कोंकणीच येतली म्हणजे काय हें कितें म्हणपाक तें कांय धाकले आसून दुसरे तें शिकोय ती भास ती शिकताय न्हू व्हडले आहाय पूण ती भाशा तुमी आतां धाकट्या भुरग्यां कडेन जे भाशेन आमकां भावान करून दाखयल्या ती भाशा भुरगें व्हडलें जावन तेंच शिकता त्या भुरगें उलोवंक लागता न्हू जसो संवसार ताका शिकोवंक लागता संवसाराच्यो वस्तू ते पळोवंक लागता जी भाशा माय पाय उलयता तें भुरगें उलोवंक लागता पूण जेन्ना भुरगें ल्हान आसता तेन्ना भुरगें आनी मामी एक मोगाची भास उलयता क्वेश्चन तो सोजमणी ती दिता म्हणून आमी तेजे दुसरो अर्थ करूंक जायना आमी सोजमणी कितें घेता धाकटुल्या भुरग्या कडेन जे भाशेन एक माय पाय उलयता आले ले 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 करून उलयता ती जावन आसा एक मोगाची भास ते भाशेन जेन्ना पवित्र पुस्तक म्हाका म्हणटा जेन्ना हांव विचित भासान उलयता एक अननोन लँग्वेजान उलयता तेन्ना म्हजो आत्मो बापाशी उलयता कित्याक आमी धाकटुलीं भुरगीं आमच्या बापा सोवें आमी धाकटुलीं भुरगीं न्हू बापा सोवें मागीर आमी ती भास उलोवपाची गरज ना पूण म्हज्यान म्हणून येता आयज जालो हांव 30 वर्सांचो हांव कित्याक उलोवंक ती भाशा आतां व्हडलो जालो न्हू जाता म्हज्यान म्हणूंक भुरगीं आमी केन्ना धाकटुलीं भुरगीं बापा फुडल्यान व्हडलीं जातलीं ना न्हू सो आमी हें उलोवंक जाय वो नाका सोजमलें ओके लेट्स गो 14th वर्स For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays. जेन्ना हांव विचित भासान उलयता म्हजो आत्मो उलयता पूण म्हाजी सोजमणी म्हाजें मन इज अनफ्रुटफूल म्हजें मन इज अनप्रोडक्टीव सोजमना आनी कांय तेचें काम ना म्हजें मनाचें कांय काम ना तितून ही लँग्वेज जेन्ना हांव उलयतां इट इज बिटवीन माय स्पिरीट एंड गॉड माय मायंड हॅज नथींग टू डू विथ इट this can be just as it is understand but because it is unproductive or unfruitful that doesn't mean I will have a doubt and I will pray in tongues no understanding कित्याक म्हजें मनाचें जेन्ना हांव विचित भासा उलयतां तेन्ना म्हज्या मनाचें तातूंत कांय काम ना बिकॉज म्हज्या मनाक कांय सोजमणी येना तुवें म्हणलेलें न्हू सोजमणी येना सोजमणी येता आमकां विचित भासाची आमी जाणा कितें आमी उलयता ती आमी नको पूण कोण जाणा म्हजो आत्मो आनी बाप जाणा कितें उलोवप जाता पळय तें कितें मागणें जाता पळय तें आतां म्हज्या मनाक कांय सोजमना पूण मनाक सोजमना म्हणून हांवें अजाप जावपाची गरज ना कित्याक पवित्र पुस्तकान बरयलेलें हा तुज्या मनाचो कांय वांटो ना तितून म्हज्या मनाचो कांय तातूंत वांटो ना
My mind has nothing to play any role in this. When I pray in tongues, it is just there. But just to keep my mind busy, no, I can keep on scripture in my mind while praying in tongues. Anyways, it is empty, no. So let's keep on scripture. If I don't so it's not written, but we can do that. Because my mind has nothing to do when I pray in tongues. It is just there. It is unproductive. It is unfruitful. समजता मोनाचो काय रोल ना when I pray in tongues. Suppose तर माझ्या मोनांक तर हांव काम दिता, म्हजें मन म्हणटलें ही भाशा समजना बंद कर. If I allow my mind to take control now in what I'm doing, my mind will tell me, don't pray, don't say these words because I don't understand. You don't understand. Understanding? So if my mind is telling like this, no, you tell your mind, in the name of Jesus, be quiet there. My spirit is praying to God. Tell your mind to be quiet. Or replace that emptiness of your mind with the scripture. Understand? For example, you are going in terrible pain. Okay? In your body, let's say. Example dita. तुमच्या कुडीन दर एक तुका बरीक दूख आहा आनी आतां तुका उतरांनी उलोवपाक मागोंक देवा कडेन जायना. जेजू गायनी बरें जालें म्हणून आपणाक आतां म्हणोंक जायना. उतरां कित्याक तूं म्हणटा तितलें तुका चिंतोन येता, दूख उगडास येता. सो तूं जिबेचें मागणें कमेस कर. विचित भासांनी उलोवंक कमेस कर. आनी जेन्ना तुजें मन म्हणटलें तुजी दूख आहा तेन्ना तूं कसलो स्क्रिप्चर उगडास हाड तुज्या मनान. जेजू गायनी म्हजी पेकोवणी जाली. हो स्क्रिप्चर मनान दवर, तोंडान जिबेचें मागणें करीत राव. जिबेचें मागणें सगल्यान इजी, सगल्यान बेस्ट. कित्याक तुका चिंतपाची गरज ना, तुका सेंटेन्स बरोवपाची गरज ना, तुका थिंगा सगलें कशें म्हणल्यार हें उतराचें कितें, त्या उतराचें कितें, हो स्क्रिप्चर कांय करपाची गरज ना. जस्ट ओपन युअर माउथ एंड स्टार्ट. And by the time you stop now, you will see, no problem, everything is solved, pain is gone, and you are feeling peace. Even the situation is same, no, your mind will be at peace. You will experience that. Believe me. That is how it happens. When somebody, if somebody comes against me, no, माझ्या विरुद्ध तर कोणी येता आनी कोणें म्हाका कितें म्हणलें, आमकां कोणें कितें म्हणल्या उपरांत वायट म्हणलें जाल्यार आमकां बरें दिसता. खुशाल जातात आमी, आनंद जातात आमी. तुका कोणें कितें म्हणलें तुज्या घरान, तुज्या फॅमिलीन, समजता, बरें दिसना. कितें जाता मनान? दूख जाता. जेजू उतरा प्रमाणे काळजान दूख धरप सारकी. जेजून सांगलां काळजान दूख धरात. तें पातोक आहा एक, काळजान दूख धरप पातोक. Yes or no? Is it a sin if you have any bitterness in your heart towards somebody? Yes. So do I want to keep sin in my heart? No. आतां कितें करपाचें ह्या सिट्युएशनान? कित्याक म्हजें मन उलयत आहा, तेणें हें म्हणलेलें, कशें म्हणलें, कित्याक म्हणलें आनी कितें उलयत आहा मन. सारकें न्हू? सो त्या सिट्युएशनान कितें करपाचें? सिंपल. फॉरगेट. ओके, उगडास येता, येवन दी उगडास. मनान येता न्हू उगडास, वो काळजान येता? उगडास मनान येता न्हू? स्टार्ट प्रेयिंग इन टंग्स. You start praying in tongues. आनी मनान कितें दवर? जेजून म्हणल्यार 70 times 7 बोगसूंक जाय. हे मनान दवर, प्रे इन टंग्स करीत राव. बाय द टायम यू प्रे इन टंग्स continuously, you will not even realize when you will have that peace of Jesus in your mind, in your heart, and in your life. You will experience that, and you will not be any more bitter, any more anger towards that person. त्या मनशाचं नांव पासून तर तुका येयलें न्हू, तुका उगडास देखून येवचो ना त्या मनशान कितें केलां. You will see that person with love. That is the power when you speak in tongues. Okay. इतले एक्सप्लेनेशन टंग्साचेर पुरो. आमी आतां स्टार्ट करुया. आहा 15 मिनटां घेवं आनीक तुमची? एक 15 मिनटां घेवया. एवरीबडी इज रेडी? विल स्टार्ट नो? सो सगळीं स्टार्ट करुया प्रे इन टंग्स. आय वॉन्ट यू ऑल टू स्टँड. Yeah, we'll start speaking. Yes, we can stop. Okay. आता एक्सप्लेनेशन टंग्साचेर मेवला ते एवरीबडी अग्रीज. सगळीं अग्री. सो everybody is ready to speak in tongues. We'll help you out.